दायकरनं लग्गी येयात तेंचं नाव ना इल्ले लग्गी या उजवाडाची रीत आमी चलयतना आमी उजवाडाच्या भोंवती आसचें भोव गरजेचें. तू लाईट ऑफ कर, तो जलता, तू मोबाईल ऑफ कर, तू मोबाईल ऑफ कर, तू मोबाईल ऑफ कर बोल सांग तो उजवाड. मोगाच्यानो सुमीच्या पुनर्जीवनपणाचो दबाजीक संभ्रम चलोवंक आमी संगत जमल्या. आयची देवस्तुती क्रिस्ताच्या पुनर्जीवनपणांत भागीदार जावन ताच्या नव्या जिविताच्या उजवडांत जियेवया म्हणून संदेश दिता. सगळ्या संवसारांतली अधिक पवित्र रात आयची, हाका पास्कांची जागरण म्हणटात. ते आयचे रातीचो संभ्रम पवित्र सभेची पुरातन आनी मुळावी जागरण. आज सोम्यान पातकाचो काळोख दांडवून आमकां नव्या जिविताच्या प्रकाशभरीत उजवाडाक पावयली ही पवित्र रात. निमाण्या ब्रेस्तराच्या संभ्रमा उपरांत निशब्द जाल्ली सगळी पवित्र सभा कालच्या दिसा ताच्या कश्ट मरणाचो मिस्तेर नियाळून हे राती वर्त्या भरवशान ताच्या पुनर्जीवनपणाक राखून रावल्या. आयचे देवस्तुतीची सगळी रीत सुरविल्ल्या क्रिस्तांवांनी जुदेवातावन घेतली. इजिप्ताच्या गुलामपणांतावन सुटले रितीचो उगडास हर एका वर्सा जुदेव प्रजा सगळी रात जागी रावन संभ्रमतली. तशेंच सोमी परत येतलो, जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची जडती करूंक तो येतलो हे सत आमी विसरूंक नजो. आमचे सगळे संवसारी जीवन जायजे पास्कांची जागरण. सगळे जिणेंत आमी ताची वाट पळोवन रावचे, ताचे मुखामळ आमी सर्वात थंय सोदिचे. ताच्या पुनर्जीवनपणाचो उजवाड आमकां जिविताद्वारे हेरांक प्रसार करचो जिवो साक्षी आमी जावंक आमकां हर एकल्याक प्रेरण मेळोवन दी म्हूण आज मागया. आयच्या देवस्तुतींत 3 भाग आसात. पयलो भाग उजवाडाची रीत, उज्याचेर आशिर्वाद आनी पास्कांचे वातीची तयाराय. दुसरो भाग देवाच्या शब्दाची रीत. तिसरो भाग उदकाचेर आशिर्वाद आनी पवित्र स्नानाच्यो आंगवण्यो नव्यान करच्यो. पयलो भाग उजवाडाची रीत. आयचे देवस्तुतीचो पयलो भाग देव मंदिरा भायर उज्याच्या आनी पास्कांचे वातीच्या आशिर्वादा मुखांत आरंभ जाता. पास्काची वात जावन आसा प्रतिरूप पुनर्जीवंत क्रिस्ताचे. वातीचेर खुरीस खंचोवन सोडोंदराक ती समर्पितात. धुंपाचे 5 कण जावन आसात ताच्या महिमे भरीत जैताचे सुवासीत घुर्त. पास्काचे वातीची रीत जातच आशिर्वाद केल्ल्या उज्यातावन ती वात पेटयतात. नव्या उज्यातावन पेटयलेली पास्काची वात आमकां पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजून हाडल्या उजवाडाचो संकेत. पास्कांच्या वातीच्या उजवाडान आमी देव मंदिराक भितर सरतना 3 फावटी आबळे क्रिस्ताचो उजवाड म्हणल्या याजकाच्या उल्याक आमी देवाचे ओड उपकार म्हूण जबाब दिवची. प्रितीच्या भाव भयणीनो, हे भोव पवित्र राती जेजू क्रिस्त आमचो सोमी मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जालो. देखून ह्या राती पवित्र सभा आख्या पृथ्वीचेर शिंपडलेल्या आपल्या भुरग्यांक सगळीं सांगातां मेळून जागी रावूंक आनी मागणी करूंक आपयता. मरणांतलो जीवन जावन जेजून मरणाचेर जैत वेलें हें ताचें पास्क. ताच्या पास्काच्या जैतान आमकां वांटो आसा. तर देवाचे उतार आयकून आनी जेजूच्या मरण आनी पुनर्जीवनपणाचो गूढ संभ्रम म्हूण सोम्याच्या पास्काचो आमी आतां भक्तीन उडास करुया. हे परी ताच्या जैतान आमकां वांटो मेळटलो आनी ताच्या सांगाता देवासोवे आमी जियोंक पावतल्या हो आमचो तिरभर वचो. आतां उज्याचेर आशिर्वाद प्रार्थुया. प्रार्थुया. देवा तुज्या पुता वरवीं
तुज्या परजळसो उजो भावार्थ्यांक तुवें दिलोय. ओ नवो उजो पवित्र कर आनी ह्या पास्काचे परबे वरवीं आमच्या काळजांनी सर्गाचे अत्रेक पेटय आनी निर्मोळ मोनाची आमकां करून सासणाच्या परसलाच्या परबेक आमकां पावय. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. क्रिस्त काल आनी आज, आरंभ आनी शेवट, आल्फा आनी ओमेगा, सरकाळ आनी शेकडे ताचेस. ताकाच महिमा आनी राजपदवी ससनाच्या ससनाक. आपल्या पवित्र आनी महिमेवन गया वरवीं जेजू क्रिस्त आमचो स्वामी आमकां राखो आनी सांबाळो. आमेन. उजवाड महिमेन जीवन जाल्ल्या जेजू क्रिस्ताचो धांवडाव काळोख अंधकाराच्या आमच्या काळजा मोतीचो. आतां आमी इगर्जेक मुखार वचचें. देखून मुखल्या दारांतल्यान भितर या. पयले आमी मुखल्या दारा कडेन आपले क्रिस्ताचो उजवाड म्हणटा. तुमी देवाचे व्हड उपकार म्हणचे. कॅन्डल मागी लाईट घाल नाका, लाईट घाल नाका. हांव सांगता बऱ्या वयर हालता रे चडल्या उपरांत मात लाईट घाला. आपले उजवाड क्रिस्ताचो देवाचे व्हड उपकार. आतां वातयो पेटया. तुमच्यो वातयो पेटया. देखून पेटयल्ल्यो वाती एकामेकाक पशार करात.
माथ्यो पिड्यात सकडा आपले उजवाड ख्रिस्त असो देवाचे आता लाईट घालचे फॅना घालची नका लाईट घाला सर्गींच्या सरदळ बारानो कोशाल कायेन गाया सर्गींच्या सगळ्या पोतव्यानो जैताची तुरी वाजून संसाराच्या सीमा पर्यंत ही बोऱ्यांतली बोरी कबार मोळबा पर्यंत परगट करा जेजू पुनर्जीवन जालो मोरणाचेर जैताने वेले जैतावंता राजाक जय जय अके पृथ्वीच्या रस्नांनी उठा उठा जागी जाया संतोषान उल्हासान आनंदान होगळीक दिवून कोम शिंगांक गाजोवन ढोल घुमटां बोडोवन दबाजासो गन गन करा जेजू पुनर्जीवन जालो तासो जळक तासो परमळ तुमकां प्रकस बरीत करता सासनीक राजान आपले मैमेण तारक सूर्यान आपल्या तेजान तुमचो काळोख न पैस केलो आनंद बरीत जातू पोवी साबे आमचे माते रडण्याचे दीस संपले अनंत तुजो उक्ती दाखय होम केल्या मेंढऱ्याचे जैते वोंत राजाची पतीन तू सुभागी बांगरा जरीची मानका मोत्यांनी शृंगारायली कापडाने सोन्ये पतीक मेळोंके तारकाचे होकले होरे तायलो पोळे सूर्या बरी ताची तुजेर फांगता महिमा जीवन जाल्ल्या सोम्याक कीर्तन जयकार गाजोन हांगा जोमो जाल्ल्या क्रिस्ते बावार्थ्यांच्या उद्गार उल्हासानी
आमचे हे देव मंदिर आता गणगणून दी. देखून सगळी तुम्ही पवित्र उजवाडाच्या वितीत परजळाचे भोवती एकठांय जाल्ली भाव भयणी मोजी करी. देवा बापा लागी मोजे खातीर मागा. फावो नासता म्हाका आपल्या मणयाऱ्यांच्या अंकान ताणें घेतला. ताच्या उजवाडाचो परजळ म्हजेर पडोन हे वातीची स्तुती गावूंक म्हाका ताची कृपा मागोन घेया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. दिसानातल्या देवाक सरपोतवे दारा बापाक आणि ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताक काळजा मनाचे सगळे भक्तीन तशेंच ताळ्यांचे सगळे सक्तीन आमी वाकानूक आनी किर्तूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे बदलेक जेजून ससनाच्या बापाक आदावांचे रीण फारीक केलें आनी पुर्विलें पाताक मोगान विकरायलेल्या आपल्या रक्तान धुवन काडलें. कोरो मेंढरो मारून ताच्या रक्तान भावार्थ्यांची दारां पोवी जातात ती सायची पासकांची परब. आदी माग आमच्या पुर्वजांक इस्रायलाच्या पुतांदुवांक इजिप्तांतली भायर काडून पांय भिजय नासतना तांबड्या दर्यांतल्यान तुवें उतराशी केल्ली ती रात हीस. एका खांब्याच्या उजवाडान पातकां सोकाळोक दुस्पटायलो ती रात हीस. अख्खे पृथ्वीच्या क्रिस्ती भावार्थ्यांक संवसाराच्या खोटापणांतली सुटका दिवून पातकाच्या काळोखांतली भायर काडता नव्यान कुरपेन बरोवन नेटयता आनी समेस्तांक बराबर देवाचे पवित्रतेंत वांटो दिता ती रात हीस. मरणाच्यो सांकळी तोडून उडोवन जैताचो बावटो घेवन जेजू फोंडांतलो उठलो ती रात हीस. आमकां ताणें सोडोंक नातली जाल्यार जल्मोन आमकां कितें फायदो. कितली विचित्र आमचे थंय तुजी काकूळ तुजी दया. कितलो चिन्ना व्हरतो उसारा बायलो अमोलीक अपरिमीत माया मोग तुजो सोडोवचे खातीर गुलामाक दिलोय तुवें तुज्या पुताक. दुबावा बीन गरजेचें जेजूच्या मरणान नपय जालां तें पाताक तें आदावाचें. कितलो उत्तम कितलो वटलो सोडवणदार फावो जाल्लो कितलो बागी अपराध तो. जेजू मरणांतलो जिवंत जालो तो वेळ जाना जावं आनी भोगूंक फावो जाल्ली करीस बागी ही रात जे राती विशीं बरयलेलें आसा. दिसा सारकी रात परजळटली तुज्या संतोषान रात जातली म्हजो उजवाड ती रात हीस. हे रातीची पवित्रताय खोटेपणान नपैत करता आफ्रा धुवून काडता पातक्यांक परतून नेणटी करता दुखेस्त जाल्ल्यांक बुजवण दिता गरवी मनी बागोवन धरता. द्वेशाचो उजो पालोवन मोगान काळजां एकवटायता वेगळी
आसऱ्यांक सर्गाक पृथ्वीक एकामेका लागीं हाडता देवा आनी मनशा मोदें संपूर्ण एकवट जोडता ती भागीरात हीस हे पासत भोव पवित्र बापा हे आनंद बरीत राती खातीर आमी करता ती वाकण्याची भेटोवणी तूं माय पासान मानून घे मोवा मुसाच्या वावरान घडलेली तुझ्या मनेरांच्या हातांतल्यान ओपलली तुझे पवी सभेन दबजान समर्पिल्ली ही पास्काची वात ही पास्काची वात तुझे मुखार परजळून दी वांटून गेल्लो तरी उनो ना जाल्लो काळजांनी विश्वास भेटयतलो शांत दुलो बुजोतो आमच्या दोळ्या मुखार उबो केल्लो तुझ्या मानाक ल्हव ल्हव कोडोन वेतो मेनासो परजळी कांबोतो तर आतां आनंद बापा आयचे राती उबोन वेल्लो खाळोक येना जावंक पोरतो ही आमची पास्काची वात तुज्या नांवाक ओपलेली स्तुती गितान कीर्तिल्ली निरंतरी पेटलेली आमचे मोदे आसोंदी सर्गा दिव्या सांगाती तांबा नासता परजळून ती तुका मानता तसली जावं दी ओपनी परमोळीत सकाळच्या सुर्याक लेगून मेळोवन दी तिजो उजवाड हांव वर्णितां तो सूर्यो अस्तम नासुल्लो सूर्यो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी मेल्ल्या मोदें परतून तो शांतीन आमची काळजां भरता मनशा कुळाक परजळ घालता आनी तुजे सोवे बापा मैमेन बसून रास चलयता नित्य काळी ससनाच्या ससनाक आमेन. दुसरो भाग देवाच्या उतरांचो संभ्रम. क्रिस्ताचे जैत पास्कांच्या गितांत आयकल्या उपरांत देवाचे सोडवणेची महत्कार्या देवाच्या उतरांत आतां आमी आयकुया. देवाच्या उतरांत देव आपले सोडवणेचे योजन परगडता. हे देवाचे उतर शांत काळजान आयकुया, नियाळया आनी हर एका वस्पा उपरांतले स्तोत्र भक्तीन गावया. भोवमुगाच्या भाव भयणीनो, दबजीक एक जागरण आमी सुरू केल्या. आता शांत काळजान देवाचें उतर आयकुया. पुर्वीच्या काळार देवान आपल्या परजेक कशी सोडयली आनी आतांच्या काळार आपल्या पुताक आमचो सोडवंतर जावच्या कसो पाठयलो ते आमी ध्यानमनी नियाळया. आनी अशें ह्या पास्काच्या संभ्रमणेन आमचे भितर सुरू केल्लें सोडणेचें काम आमचो देव संपूर्णेन पावो म्हणून मागुया. बसुया.
उत्पत्ती पुस्तकांतले वसाप आरंभात देवान आकाश आणि पृथ्वी रचली. आरंभात देवान आकाश आणि पृथ्वी रचली. पृथ्वी निराकार आणि रिती असली. आदी सागराचेर अंधकार बरो नासलो आणि दैवीक वरे उदकाचेर मारताले. देवान म्हळे उजवाड जावं आणि उजवाड जालो. देवाक उजवाड बरो दिसलो. देवान उजवाड कालोकातान विंगड केलो. देवान उजवाडाक दीस आणि कालोकाक रात म्हूण नांव दिलें. सांज जाली सकाळ आयली हो पयलो दीस. देवान म्हळे उदक दोन वंटे करूंक उदका मदें एक अंतराल जावं आनी तशेंच जालें. देवान अंतराल केलें आनी अंतराला सकयल उदक अंतराला वयल्या उदकांतावन विंगड केलें. देवान अंतरालाक आकाश म्हूण नांव दिलें. सांज जाली सकाळ आयली हो दुसरो दीस. देवान म्हळें आकाशा पोंदलें उदक एक सुवातेर जमा जावं आनी सुखी धरण दिसूं आनी तशेंच जालें. देवान सुके धरणीक भुमी आनी उदकाचे राशीक दर्यो म्हूण नांव दिलें आनी देवाक तें बरें दिसलें. देवान म्हळें भुमी वनस्पती उत्पन्न करूं. जिनसाची बीज दिताली झाडां आनी बियो आसलेले फळांचे रूप उत्पन्न जावं आनी तशेंच जालें. भुमीन वनस्पती उत्पन्न केली. जिनसाची बी दिताली झाडां आनी बियो आसलेल्या फळांचे रूप जालें. देवाक तें बरें दिसलें. सांज जाली सकाळ आयली हो तिसरो दीस. देवान म्हळें दिसांत हांव रात वेगळे करूंक आकाशाचेर दिवे जावं. काळ दीस आनी वर्सां दाखोवंक ते उपकारूं. पृथ्वीक उजवाड दिवंक आकाशाचे ते दिवे आसूं आनी तशेंच जालें. देवान दोन व्हड दिवे रचले. व्हडलो दिवो दीस चलोवंक आनी धाकटो दिवो रात चलोवंक आनी नखेत्रां ताणें रचलीं. पृथ्वीक उजवाड दिवंक दीस आनी रात चलोवंक आनी कालोकातावन उजवाड वेगळे करूंक देवान तांकां आकाशाचेर घाली आनी देवाक तें बरें दिसलें. सांज जाली सकाळ आयली हो चवथो दीस. देवान म्हळें उदक प्राणी आनी बरो आनी सुकणी भुमी वयर अंतराळार उबो आनी तशेंच जालें. देवान जिनसाचे व्हड व्हड माशे आनी उदकांत हिंडांनी भोंवतणी प्राणी रचले आनी जिनसाचे पाकाट्यांचे सुकणी रचली. देवाक तें बरें दिसलें. देवान तांकां आशिर्वाद दिवन म्हळें वडां आनी सडां दर्याच्या उदकांचेर बरां आनी सुकणी दर्याचेर उदन चडो. सांज जाली सकाळ आयली हो पांचवो दीस. देवान म्हळें पृथ्वीचे जिनसाचे प्राणी उत्पन्न जावं. जनवरां जीवदाली आनी रणवट मोनजाती. देवान जिनसाचो रणवट मोनजाती जनवरां आनी जीवदाली रचलो. देवाक तें बरें दिसलें. आनी देवान म्हळें आमच्याच रुपाचो आनी आमच्याच सारक्याचो मनशाक आमी करुया. दर्याच्या मसल्यांचेर अंतराळाच्या सुकणाचेर जनवरांचेर रानवट मोनजातीचेर आनी धरणी सत्तेल्या जीवदालीचेर मनीस अधिकार चलो. देवान मनशाक आपल्या सारकाचो रचलो. देवाच्या सारकाचो ताका रचलो. ददलो आनी स्त्री ताणें तांकां रचली. देवान तांकां आशिर्वाद दिलो आनी म्हळें वाडा आनी सडा आनी पृथ्वी बरा आनी ते तुमचे आदीन हाडा. दर्याच्या मासल्यांचेर अंतराळाच्या सुकणांचेर आनी पृथ्वेचेर जियेतल्या मोनजातीचेर अधिकार चलया. आनी देवान म्हळें आपले सगळे पृथ्वे वयले बी दिताली झाडां आनी बियो आसलेल्या फळांचे रोग तुमच्या काना खातीर हांव तुमकां दितां. आनी मोनजाती अंतराळाच्या सुकण्यांक आनी धरणी सत्तेल्या जीवदालींक जिवाचो स्वास आसलेल्या प्राण्यांक जिनसाचे तण आनी झाडां काना खातीर दिता. आनी तशेंच जालें. देवान आपणे केले ते सगळे देखले. ते ताका भोव बरें दिसलें. सांज जाली सकाळ आयली हो सवो दीस. अशें आकाश आनी पृथ्वी आनी सगळी तांची नटवणी संपोवन जाली. आनी 7व्या दिसा देवान आपले हाती घेतले काम सोंपयलें. आपले काम सोंपयतच 7व्या दिसा ताणें विशेव घेतलो. देवाचे उतर हे
तुझ्या आज्ञान सर्वेस्परा आणि संसाराचे रूप तू नवे कर. आज्ञा म्हज्या सर्वेस्पराक नावाड, सर्वेस्परा म्हज्या देवा कितलो तूं बरतो. महिमेन आनी वैभवान भरलेलो, प्रकाश बरीत म्हणटा नेसलेलो. धाड तुझ्या आज्ञान सर्वेस्परा आणि संसाराचे रूप तू नवे कर. पृथ्वी तुवें तिचे बुन्यादीचेर बांदून हाडल्या, ससनाच्या ससनाक तिथी घट केल्या. मांता बरी दर्यान तिका पागून दवरल्या, तिचे पर्वत दोंगर उदकान बुडोवन आसा. धाड तुझ्या आज्ञान सर्वेस्परा आणि संसाराचे रूप तू नवे कर. फाल्क्यांनी जरी तूं फुटाश्यो करता, घुड्या दोंगरा मदल्या त्यो वाळयता. तांचे बगली मळबा वयली सुकणी आपले घोंटेर बांदता, रुखाच्या गांदयाचेर बसून गायन करता. धाड तुझ्या आज्ञान सर्वेस्परा आणि संसाराचे रूप तू नवे कर. धाड तुझ्या आज्ञान सर्वेस्परा आणि संसाराचे रूप तू नवे कर. प्रार्थुया. सर्व पदवेदारा ससनाच्या देवा, तुझ्या करण्यांची मांडावळ सदांच अजापांची. अरंबाक तुवें संसार रचलोय, त्या वरून अदीक उत्तम संसार काळांच्या शेवटाक तुवें रचलाय तो. कित्याक ह्या नव्या संवसारांत जेजू क्रिस्त जालो आमची पास्काची बली. तुवें सोडयलेल्या तुज्या भुरग्यांक हें सत समजूंक दी म्हणून आमी मागता. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. निर्गमन पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्परान मोइजेक म्हणलें, तूं म्हाका कित्याक बोब मारताय? इस्रायेलींक पयन फुडें व्हरूंक सांग. तुजी बेतकाटी उबार, तुजो हात दर्याचेर विस्तारून धर आनी दर्याचे 2 वांटे जात कर. अशें इस्रायेलींतां दर्या मदें सुके दळणी वयल्यान चलतलीं. आबळे, हांव इजिप्तकारांचें काळीज दारूण करतलो आनी ते तुमची पाट धरून येतले. आनी हांव फारेवेचेर आनी ताजे फौजेचेर, ताज्या रथांचेर आनी ताच्या घोडे सवारांचेर जैत व्हरून म्हजी महिमा दाखयतलो. जेन्ना फारेव्याक, ताच्या रथांक आनी ताच्या घोडे सवारांक म्हजी महिमा दाखयतलो, तेन्ना हांव सर्वेस्पर म्हूण इजिप्तकार वळखतले. इस्रायेलीतांचे फौजे मुखल्यान वेतलो तो देवदूत आपलो जागो बदलून तांच्या फाटल्यान येवन रावलो. तशेंच कुपाचो कांबय मुखल्यान वेतलो तो फाटल्यान येवन रावलो. अशें तो कांबो इजिप्तकारां आनी इस्रायेलीतां मदें आसलो. राती तो कुपाचो कांबो इजिप्तकारांचेर काळोख घालतलो आनी इस्रायेलीतांचेर
उजवाड फांकयतलो अशें रातच्या वेळार तांकां एकामेका लागीं सरूंक जालें ना. मोइजेन आपलो हात दर्याचेर विस्तारून धरलो आनी सर्वेस्परान सगळी रात उदेंत तितावन एक वादळ धाडलें. अशें ताणें दर्यो सुकयलो आनी उदक 2 वांटे जालें. इस्रायेल परजा सुके दळणी वयल्यान दर्यान भितर सरली आनी तांच्या उजव्याक आनी दाव्याक उदक वणटी परी उबे रावले. इजिप्तगार तांची पाट धरून आयले. फाराव्याचे सोर घोडे, ताचे रथ आनी ताचे घोडे सवार तांच्या फाटल्यान दर्यान भितर सरले. फांत्या फारार सर्वेस्परान उज्याच्या आनी कुपाच्या खांब्यार तावन इजिप्तगारांचे फौजेचेर आपली दिश्ट घाली आनी तांकां दुस्पाटायले. तांच्या रथांची चक्रां ताणें रोंबयलीं आनी तांकां फुडें वचून कश्ट मारले. तेन्ना इजिप्तगारांनी म्हणलें, आमी इस्रायेलीतांतावन फोडून दावया, कित्याक सर्वेस्परूस तांच्या पक्षान इजिप्तगारां विरोध झुजता. सर्वेस्परान मोइजेक म्हणलें, तुजो हात दर्याचेर विस्तारून धर आनी उदक परतून इजिप्तगारांचेर, तांच्या रथांचेर आनी तांच्या घोडे सवारांचेर येवन पडटलें. मोइजेन आपलो हात दर्याचेर विस्तारून धरलो आनी सकाळ येताना दर्यो आपल्या सदांच्या जाग्याक फाटीं आयलो. फळन धांवतेल्या इजिप्तगारांक उदक मुखारच मेळ्ळें आनी तांकां दर्या मदें जाडून उडयलें. उदक फाटीं आयलें आनी इस्रायेली तांची पाट धरून दर्यान भितर सरले. फाराव्याचे रथ, ताचे सगळे फौजेचे घोडे सवार तातूंत बुडले. कोणूच एकलो वाचून उरलो ना. पूण इस्रायेल परजा दर्या मदें सुके दळणी वयल्यान चलोवन गेली. तांच्या उजव्याक आनी दाव्याक उदक वणटी परी उबे रावले. त्या दिसा सर्वेस्परान इस्रायेल परजेक इजिप्तगारांच्या हातांतली निवारली आनी तांणी दर्याचे देगेर इजिप्तगारांची मोडी पळयली. सर्वेस्परान आपल्या बलिश्ट हातान इजिप्ता विरोध केल्लीं कृत्यां इस्रायेलीतांनी देखलीं. लोकांक सर्वेस्पराची भिरांत दिसूंक लागली आनी ताणें सर्वेस्पराचेर आनी ताच्या सेवका मोइजेचेर पातयेणी दवरली. तेन्ना मोइजेन आनी इस्रायेलीतांनी सर्वेस्पराक हें किर्तन गायलें. सर्वेस्पराक हांव किर्तन गायतां, कित्याक मायमेवून ताचें जैत. घोड्याक आनी घोडे सवाराक उडयल्यान ताणें दर्यांत. देवाचें उतर हें. सर्वेस्पर देवाची गीतांनी गावया. वरते थाणे जै सोडला ताका हरसिया. सर्वेस्पर देवाची गीतांनी गावया. वरते थाणे जै सोडला ताका हरसिया. सर्वेस्पराक नावाडता ताका वाखणता. मैमे बोरी ताचे जैत वर्णून गाजयता. सर्वेस्पर आमचे बोळ आमचो थारोकतो. आमच्या पुर्वजाचो देव सृष्टी रचणार तो. सर्वेस्पर देवाची गीतांनी गावया. वरते थाणे जै सोडला ताका हरसिया. सर्वे
वेस्पेरूक झुजारी जिखता कालाबली पारावांची सरसैना दर्यान बुडयली आपले पदवेन सर्वेस्पर मैमे उंचाला उजव्या हातान दुस्माना पाडव कर सोडता देवाची गीत गीतानी गावया करते ताने सै सोडला ताका हरसिया परदेक तुझे वाटवेली पवित निवासा तुझ्या त्या पर्वताचेर परतलो रमच्या थंयचेर तुझे वस्तेस्थान तुझे कुवेसना तुझे राज करतलोय ससनाच्या ससना सर्वेस्पर देवाची गीत गीतानी गावया करते ताने सै सोडला ताका हरसिया सर्वेस्पर देवाची गीत गीतानी गावया करते ताने सै सोडला ताका हरसिया प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुजी आदली विजमितां आयच्याय काळार आमच्या दोळ्या मुखार परजळतात. तुज्या उजव्या हाताच्या बळान एका पोरजेक पिडापीड दितेल्या फारावेच्या हातांतली तुवें सोडयली. तेंच अजाप आतां नव्या जल्माच्या उदकान सगळ्या परजांक सोडवून दिवन तूं करताय. तर अख्खे पृथ्वीच्या सगळ्या मनशांक भोवरतान अब्रामाची भुरगीं जावंक आनी विंचतले परजेची वडवीक जोडूंक फावो कर म्हूण मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. മൂന്നാം വായന യേശയ്യാ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് 55-ാം അധ്യായം 1 മുതൽ 11 വരെ വാക്യങ്ങൾ. ജീവന്റെ ഉറവ, ദാഹാർത്തരെ ജലാശിനടുത്തേക്ക് വരുവിൻ. നിർധനൻ വന്നു വാങ്ങി ഭക്ഷിക്കട്ടെ. വീഞ്ഞും പാലും സൗജന്യമായി വാങ്ങിക്കൊള്ളുക. ആഹാരത്തിനു വേണ്ടിയല്ലാതെ എന്തിനു പണം മുടക്കുന്നു? സംതൃപ്തിക്കു വേണ്ടിയല്ലാതെ എന്തിന് അധ്വാനിക്കുന്നു? എൻ്റെ വാക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കുക. നന്നായി ഭക്ഷിക്കുകയും വിശിഷ്ട ഭോജ്യങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യുക. എൻ്റെ അടുക്കൽ വന്ന് എൻ്റെ വാക്കു കേൾക്കുവിൻ, നിങ്ങൾ ജീവിക്കും. ഞാൻ നിങ്ങളുമായി ശാശ്വതമായ ഒരു ഉടമ്പടി ഉണ്ടാക്കും. ദാവീദിനോടെന്ന പോലെ നിങ്ങളോട് ഞാൻ സ്ഥിരമായ സ്നേഹം കാട്ടും. ഇതാ ഞാൻ അവനെ ജനതകൾക്കു സാക്ഷിയും നേതാവും അധിപനുമാക്കിയിരിക്കുന്നു. നിനക്ക് അജ്ഞാതമായ ജനതകളെ നീ വിളിച്ചുകൂട്ടും. നിന്നെ അറിയാത്ത ജനതകൾ നിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഓടിക്കൂടും. എന്തെന്നാൽ നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവ് ഇസ്രായേലിൻ്റെ പരിശുദ്ധൻ നിന്നെ മഹത്വപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. കർത്താവിനെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്ന ഇപ്പോൾ തന്നെ അവിടുത്തെ അന്വേഷിക്കുവിൻ. അവിടുന്ന് തിരികെയുള്ളപ്പോൾ അവിടുത്തെ വിളിക്കുവിൻ. ദുഷ്ടൻ തൻ്റെ മാർഗവും അധർമ്മി തൻ്റെ ചിന്താഗതികളും ഉപേക്ഷിക്കട്ടെ. അവിടുത്തെ കരുണയിലേക്ക് തിരിയട്ടെ. നമ്മുടെ ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് തന്നെ തിരിയട്ടെ. അവിടുന്ന് ഉദാരമായി ക്ഷമിക്കും. കർത്താവ് അരുളി ചെയ്യുന്നു, എൻ്റെ ചിന്തകൾ നിങ്ങളുടേതുപോലെയല്ല, നിങ്ങളുടെ വഴികൾ എൻ്റേതുപോലെയുമല്ല. ആകാശം ഭൂമിയേക്കാൾ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നു, അതുപോലെ എൻ്റെ വഴികളും ചിന്തകളും നിങ്ങളുടേതിനേക്കാൾ ഉന്നതമത്രേ. മഴയും മഞ്ഞും ആകാശത്തു നിന്നും വരുന്നു, അങ്ങോട്ട് മടങ്ങാതെ ഭൂമിയെ നനക്കുന്നു. അതു സസ്യങ്ങൾ മുളപ്പിച്ച് ഫലം നൽകി വിതയ്ക്കാൻ വിത്തും ഭക്ഷിക്കാൻ ആഹാരവും ലഭ്യമാക്കുന്നു. എൻ്റെ അധരങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന വാക്കും അങ്ങനെ തന്നെ. ഫലരഹിതമായി അത് തിരിച്ചു വരില്ല. എൻ്റെ ഉദ്ദേശ്യം അത് നിറവേറ്റും. ഞാൻ ഏൽപ്പിക്കുന്ന കാര്യം വിജയപ്രദമായി ചെയ്യും. നിങ്ങൾ സന്തോഷത്തോടെ പുറപ്പെടും, സമാധാനത്തിൽ നയിക്കപ്പെടും. മലകളും കുന്നുകളും നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ ആർത്തുപാടും. വനവൃക്ഷങ്ങൾ കൈകൊട്ടും. മുൾച്ചെടിക്ക് പകരം സരളവൃക്ഷവും കാരയ്ക്ക് പകരം സൗഗന്ധികവും മുളക്കും. ഇത് കർത്താവിന് ഒരു സ്മാരകമായിരിക്കും, ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത ശാശ്വത സ്മാരകം. കർത്താവിൻ്റെ വചനം. ദൈവത്തിനു നന്ദി.
सरींतले संतोषान तुमी उदाक काढलेल्या. सुडवणीच्या सरींतले संतोषान उदाकडो मुखार सरा. सर्वेस्परा गीता गया ताचे नाव हरसिया. सकळ परसा ताची विस्मिता कळीत करा. ताचे नाव श्रेष्ठ म्हणून परगट करा. सोडवणेचे सरींतले संतोषान तुमी उदाक काढलेल्या. सर्वेस्परा गीतां गया कित्याक ताणें केल्यात महत् कार्या. शेकान शेक पितुमेचेर ती कळीत करा कासाया. सियोनाच्या निवास्यानो आनंदाची उल्हास सोडा. कित्याक इस्रायल असो पवित्र देव तुमचे मोदेक करस व्हरतो. सोडवणेचे सरींतले संतोषान तुमी उदाक काढलेल्या. सोडवणेचे सरींतले संतोषान तुमी उदाक काढलेल्या. प्रार्थया. सर्वेस्परा ससनाच्या देवा, आमच्या दयाळ बापा, तूं एकलो संवसार असो बरवोसो ह्या पास्क परबे समयार आमी संभ्रमताव ते गुटू तुज्या प्रवाद्या वरवीं तुवें परगट केली. तुज्या आदारा शिवाय कोणाच्यानच सुगुणी जिणेचे वाटेन फुडें सरूंक जायना. देखून नव्या जिणेचे अद्रेक आमच्या काळजांनी वाडय आनी तुमचो ते अद्रेक बागय. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. एजेकेल प्रावतीच्या पुस्तकांतले वाचा. सेरेस्पराचे उतर म्हाका पावलें. मणशा पुता इस्रायलाच्या घराण्यांची मणशां आपल्या खाशा देशांत वस्ती करतली. तेन्ना तांणी आपले सालीन आनी कर्तुबाणी ताका वेश्टयलो. देखून हांवें ताचेर म्हजो राग काडलो. कित्याक तांणी देशांत रगत वरयल्लें आनी आपल्या मुर्तीवरी तो भ्रश्टायलो. हांवें ताका राष्ट्रामध्ये शिमटायली आनी सगळ्या देशांनी ती दिसपटली. तांचे साली आनी कर्तबा प्रमाणे हांवें ताची मनसुबी केली. पूण राष्ट्रामध्ये ती आयली तेन्ना तांणी सगळ्या कडेन जंय ती आयली तेय म्हजें पवित्र नांव भ्रश्टायलें. अशें लोक ताचे विशीं म्हणूंक लागलो, ही सेरेस्पराची परजां, तरी तांणी आपलो देश सोडचो पडलो. पूण इस्रायलाच्या घराण्यांक आपूण गेल्ल्या त्या राष्ट्रामध्ये भ्रश्टयल्ल्या त्या म्हज्या पवित्र नांवाचो म्हाका हुस्को आसलो. देखून इस्रायलाच्या घराण्यांक सांग, सेरेस्पर देव अशें म्हणटा, इस्रायलाच्या घराण्या, हे हांव तुमचे बसत न्ही, बागार तुमी गेल्यात त्या राष्ट्रामध्ये तुमी भ्रश्टायले, त्या म्हज्या नांवा पसत करता. राष्ट्रामध्ये भ्रश्ट जाल्ले ते म्हजें नांव तुमी ताचे मध्ये भ्रश्टायले. ते नांव हांव परतून पवित्र करतलो आनी तुमचे उद्देशी हांव ताच्या दोळ्या मुखार म्हजी पवित्रकाय दाखयतलो.
तेन्ना हांव सर्वेस्पर म्हण ताका कळीत जातलें. उलयता तो सर्वेस्पर, हांव तुमकां राष्ट्रा मदली काडटलो आनी सगळ्या देशांतली एकठांय करतलो आनी तुमच्या काशा देशांत हाडटलो. नितळ उदक हांव तुमचे सिवरतलो आनी तुमी नितळ जातल्यात. हांव तुमकां तुमच्या सगळ्या मेलेपणांतले आनी मुर्तीच्या आसुतपणांतले नितळ करतलो. एक नवें काळीज हांव तुमकां दितलो आनी एक नवो आत्मो हांव तुमचे भितर घालतलो. तुमचे कुडींतले पात्राचें काळीज हांव काडटलो आनी तुमकां एक मासाचें काळीज दितलो. म्हजो आत्मो हांव तुमचे भितर घालतलो. तुमी म्हज्या कायद्या प्रमाणे सेलासे करतलो आनी म्हज्यो आज्ञा तुमी पालिसे करतलो. तेन्ना हांवें तुमच्या पुर्वजांक दिल्ल्या देशांत तुमी वस्ती करूंक पावतल्यात. तुमी जातल्यात म्हजी परजां आनी हांव जातालो तुमचो देव. देवाचें उतर हें. प्रार्थुया. सर्व बळिश्ट देवा, तुझ्या अख्ख्या पवित्र सभेचेर दयेन दिश्ट घाल. सगळ्या मनशाकुळाचे सोडणेचें काम समाधानान चलोवन दी. पडटात तांकां तूं उबारताय, परने जालां तें नवें करताय आनी जेजू क्रिस्ता सर्व रत्नांच्या आरंभ आनी शेवट वरवीं सगळो संवसार तूं परतून संपूर्ण एक पावयताय. हे निरंतर सोडणेचें काम पळोवंक आनी बगूंक सोमेस्त मनशांक फावो करून मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. हांगासर पोरण्या चल्ल्यांतली वचपां संपतात. ही घडी उतरवण्याची. पोरण्या चल्ल्या उपतान नव्या चल्ल्याक नासातान जिविताक, मरणतान पुनर्जीवनपणाक.
ह्या उतरवण्याच्या जैतसो संकेत जावन वेदीचे दिवे पेटोवचे आनी उबे रावन महिमा देवाक उत्सर्गी गावचे. महिमा देवा उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेश्वरा देवा सर्वींच्या राया सर्ववेदा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिमास्ता तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता सैन्याचे सुख्रिस्ता बापाच्या इतिहास तुझा सुमिया देवा देवाचे शिळे तू संसाराचे पाप काढता आमची कातूक तू बापाच्या उजव्यात बसला आमची मागणी मानून घे नित्या पवित्रज्ञ साकाती देवा बापाची मोहिमे जेसू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थुया. देवा आमच्या सर्व पदवेदार बापा महिमेन पुनर्जीवन जाल्ल्या तुझ्या पुताचो प्रकाश ह्या भोव पवित्र रातीचेर तूं फंकयताय आमकां तुजी भुरगीं करता तो मोगा सोत मो तुवें आमकां दिलाय तुका तुज्या एका कुटुंबाच्या नव्या पुतांदवाच्या काळजांनी रावून तो तांकां आत्म्या कुडी सयत पवित्र करूं अशें ती निर्मळ काळजान तुजी साखरे करूंक पावो हे आमी मागता आमच्या समिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करू देव तुज्या सगळे पवित्रत्म्याचे एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. इजया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. तुम्ही ताण लागलेल्यानो उदकाशी येया सांब पावलोन रोमागरांक बरयल्या पत्रांतले वाचप. भावा भयणीनो क्रिस्त जेजूच्या एकवटान मेळचे खातीर आमी पवित्र स्नान घेतलें तवळ ताच्या मोरणांती एकवट जावचे खातीर आमी स्नान घेतलें हे तुमी नेणान. तशें आसता बापाचे महिमे बरीत सक्तेन क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयलो तेच परी आमी नव्या जिवितान चलचे खातीर आमच्या पवित्र स्नाना मारिफात आमकां क्रिस्त सेवे निकेपेल्यान आनी ताच्या मोरणान वांटेली केल्यान. कित्याक तो मेलो तशें ताचे सेवे एक जावन आमी मरून जाल्यार ताच्या जिवंतपणान ती आमी भागीदार जाताल्या. पातकी कुडीचो नाश करचे खातीर आनी ह्या फुडां आमी पातकाचे गुलाम जायना जमचे खातीर आमचे आदले सैम क्रिस्त सांगता आमी कुसायला म्हूण आमी जाणाव. कित्याक मेल्या उपरांत एक मनीस पातकाच्या बंदपासांतलो सुटता. आमी क्रिस्त सांगता मेल्या जाल्यार
तशेंच क्रिस्त समेत जियोंकी पावतल्या म्हूण आमी सतमंता. क्रिस्त मेल्ल्यांतलो जिवंत जाला, तो परत्यान मरणा म्हूण आमी जाणाव. मरणाक ताचे वयर ह्या फुडा कसलीच पदवी ना. तो मेल्ल्यान ताचेर पदका कसलोच अधिकार ना आनी तो एकच पावटी मेलो आनी आतां आपली जिणी तो देवा पासत जियेता. तशेंच तुमी पदकाक मेल्यात आनी क्रिस्त जेजूच्या एकवटान देवा खातीर जियेतात म्हूण समजून घेया. देवाचें उतर हें. सर्वेस्पराचे पुनर्जीवन ख्रिस्ताचे जय. हालेलुया. सर्वेस्पराचे सैतेवंत सोम्याचे जय. पास्काच्या पवित्र काळात गुरवोसो आमकां उबेला. आमच्या मोगाळा सोमी मरणाका उठला. हालेलुया. सर्वेस्पराचे पुनर्जीवन ख्रिस्ताचे जय. हालेलुया. सर्वेस्पराचे जैतेवंत सोम्याचे जय. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसू. तुझे सवे आसो. मातेव पोरमाने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. साबताची रात उतरून आयताराचे फांते जाताना मरी मगदलेन आनी ती दुसरी मरी फोंडाक भेट दिवंक आयली. तवळ एकाचेने व्हड बोय कंपनी जाली. सोम्याचो एक दूत सर्गीतावन देंवलो आनी समाधी सरशी येवन शिला लोळोवन ताचेर बसलो. ताचे स्वरूप जगल्याने बरी पडजळतले आनी ताचे वस्त्र हेमा बरी धवे आसले. ताका पळोवन पार्या घर भियान थरथरले आनी मेल्लेले बरी पडले. पूण दुतान स्त्रियांक धैर्य दिवन म्हळें, तुमी कांय भियोवची गरज ना. तुमी कुरसयलेल्या जेजूक सोदतात हें हांव जाणा. तो हांगा ना. ताणें सांगलेल्या प्रमाणे ताका जिवांत उठयला. येया ताका निकेपिल्ली सुवात पळया आनी वेगी वचून ताका मेल्ल्यांतलो जिवांत उठयला आनी आतां तो तुमच्याकी फुडें गलिलेयाक वेता आनी थंय तुमी ताका देखतल्यात म्हणून ताच्या शिसांक सांगा. होच हांवें तुमकां दिवचो आसलोलो संदेश. इतलें आयकून तो स्त्रियो अर्दे भियान आनी अर्दे संतोशान म्हणले बरी समाधी थावन शिसांक खबर दिवंक धांवाधवी गेल्यो. तेदवा एकाचेने जेजू तांकां मुखार मेल्लो आनी समाधान तुमकां म्हणालो. तितल्यार तो लागीं सरलो आनी तांचे पांय धरून तांणी ताका नमस्कार केलो. तवळ जेजून तांकां सांगलें, भिये नाकात. वसा आनी म्हज्या भावांक गलिलेयाक वचोंक सांगा. थंय
ते म्हाका देखतेले. देवाचे उतरे क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, युवजनांनो आनी भुरग्यांनो, ही रात जैताची, जैत आपणायलेली, ही रात उजवाडाची, ही रात कुरपेची आनी ही रात बरवशाची. त्या देखून ही रात हेर राती बरी न्हय, बदलाक ही एक महान रात, ही एक पवित्र रात. पयल्यान ही रात जैताची. जैत खंयचे वयर? जैत गुलामपणा वयर, पातका वयर आनी मरणा वयर. आयच्या दुसऱ्या वाचपांत अपुरबायन तुमी आयकलें. फरवेच्या गुलामपणांतावन इस्रायल पर्जा त्या दर्यांतल्यान अपुरबायन ती पयन करून वेतात. केसलेंस बादाक तांकां जायना. शेळी मोडून, शेळी कातरून ताचे रगत दाराच्या उजव्या आनी दाव्या त्या आंगड्याक सारोवन पास्काचें जेवण जेवन ती पर्जा मुखार वेता. आनी गुलामपणांतावन तांकां थंयसर सुडका मेळटा. आनी हें जावन नासलें तांचें पास्क. आनी जुदेव ते सदांच ते उडास काडटले. हर एका वर्सा ते उडास काडटली. पास्काचे उतरून तांच्या जिवितांत उडास विसरूंक जायना तसली चरित्रां. त्या देखून ही रात गुलामपणांतावन तांकां मुक्त केल्ली ती व्हरती रायत. आनी ताच्या उपरांत जेजूच्या मरणा मुखांत्र आनी तशेंच जिवंतपणा वरवीं ही रात जाली जैताची. न्हय केवळ पातकाक बगार मरणाकच जैत आपणायलें आनी सोमी जैत वन जालो. त्या देखून रोमाकाराच्या सांपोलोन रोमाकारांक बरयलेल्या 8व्या अध्यायांत 30 आनी 8 वळींत अशें आमी वाचता. मरण जावं, जिवीत जावं, देवदूत जावं, सैबावर्त्यो सक्त्यो वा पद्यो जावं, आतांचो काळ जावं, फुडलो काळ जावं, अंतराळ जावं, पाताळ जावं, कोणीय जावं, कितेंय जावं, जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्यातय आमकां मेळलेल्या देवाच्या मोगातावन आमकां वेगळें करूंक शकना. भाव भयणीनो, कितें आमकां मरणातावन, कितें आमकां देवाच्या मोगातावन आमकां अलग करता, आमकां वेगळें करता, कितेंच आमकां वेगळें करिना. त्या देखून ही रात जैताची. आमचे थंय भिरांत आसोंक नजो, आमचे थंय कावजेनी आसोंक नजो, कसलेच सक्तेक आमी भियोंक नजो. कित्याक आमकां सोम्यान आपल्या मरणा जिवंतपणा वरवीं ताणें पाताक कान उडयलें, पातकाचो नाश केलो आनी आमकां ताणें जिवीत दिलें, आमकां ताणें जैत आपणायलेलें. त्या देखून आमची मलगडी ती धैर्यान जियेली. आमच्या मलगड्यांचो आमी उडास काडया, ती धैर्यान जियेली. आमच्याच गांवांत अशे थोडे जागे जावं पुरो गडय फातोर, जावं पुरो नेत्तेरकेरे, ह्या तांच्या भावार्थाची, तांच्या जैताची साक्ष. आनी तांणी तो भावार्थ पाळलो आनी आमकांय तो भावार्थ तांणी मुखार व्हरूंक अवकाश करून दिलो. त्या देखून भाव भयणीनो, आमी जैत जोडलेली ती पिळगी. दुसऱ्यान आयची रात उजवाडाची. सुरवेर आमी अपुरबायची रीत आमी चलयली. आमी सर मुखार गेल्या, उजो आमी बेंजार केलो, हो नवो उजो. त्या उजांतावन आमी
पास्काची वात पेटयली आनी उपरांत ती मुखार हाडून आबळे क्रिस्ताचो उजवाड म्हणटा आसतना देवाचे व्हड उपकार म्हणून आमी गायन केलें. ही आपुरबायची रीत न्ही गी. ही काळोखांत करची रीत. अंधकार आसा, काळोख आसा, थोडी पुटी आमी घुसपडल्या जावं करो तशी निशीन येता आसतना, इगर्जी भितर रिक्त आसतना आमी काळोखांत ही रीत चलयली आनी ताचे उपरांत आमी त्या पास्काच्या वातींत हांव पेटलेल्या वातींत हांव आमच्यो वाती पेटयल्यो आनी आमी त्यो पास्काच्या गितां मुखांतर वखणेच्या गितां म्हणसर त्यो आमी पेटल्यो दवरल्यो. आपुरबायचो संदेश जेजू जावन आसा तो उजवाड, त्या उजवाडांत आमी तो उजवाड घेतला आनी त्या उजवाडांत आमी जियेता. भाव भयणीनो, आमी ती उजवाडाची भुरगीं. पयले वाचपांत आमी पळयलें कशें देवान रचलें उजवाड जावं आनी थंयसर उजवाड जालो आनी देवाक तो बरो दिसलो. सर्व सुकणीं सावळ जात आनी रचलीं. देवाक खुशी जाली आनी तशेंच निमाणें मनशाक तो रचता आनी भोव बरें जालें म्हूण तो उद्गारता. कित्याक आमकां ताणें रचना आनी जेजू क्रिस्ता मुखांतर तो भावार्थाचो उजवाड आमकां तो पेटाचो आमचे थंय ताणें घाला आनी आमी थंयसर जैतान जियेता, आमी उजवाडान जियेता आनी उजवाड लिपोवंक जायना. उजवाड कळशे पोंदा दवरूंक जायना, तो उक्ताडाक दवरता, पेटलोलो दवरता आनी त्या उजवाडांत आमकां थंयसर सगळें दिसता. त्या देखून बोगाचे न्हू सत लिपाना, अन्याय चड काळ उराना. त्या देखून आमी जाणा जाय जंय आमी उजवाडाची भुरगीं, उजवाडांत आमी जिये जंय मात्र न्ही आमचो उजवाड आमच्यो बऱ्यो करण्यो, आमचें बरेंपण आनी आमचें मनशापण हेरां मुखार तें परजळूंक जाय. तिसऱ्यान म्हज्या मोगाचें न्हू आयची रात कुरपेची रात. कुरपा आमचे थंय वाळटा. थोड्याच वेळान हांगासर थंयसर उदक दवरलां. तें उदक आमी पवित्र करतल्या आनी तें उदक पवित्र करून आमचे थंय आमी थंय शिंपडावन घेतल्या. भाव भयणीनो, आज ह्या पास्काच्या जागरणे दिसा ह्या पुरबायची रीत आमी करता आनी तें पवित्र उदक सगळ्या वर्सा आमी वापरता, विविध संदर्भांनी तें वापरता आनी हातूंत आमी पवित्र जाता. आमच्या घरांनी गर्भेजमेंत करतना आमच्या घरांत ती आमच्या सुवातेरी तें शिंपडायता आनी आमी शिंपडायलेलीं आमी संतोशांची येता. कसलेंय वायट आमचें थंय ना, कसलींय अवघडां जाल्यार आमकां देव तो राखता आनी आमी कुरपेन जियेता. आयच्या 4थ्या वाचपांत तुमी आयकलें, एजेकियल प्रवत येता न्हू ती उतरां तुमी आयकलें. हांव तुमकां एक नितळ काळीज आनी एक आत्मो दितलो. तुमचें थंय आसलें तें फातराचें दारूण काळीज काडटलो आनी हांव तुमचें थंय एक रक्तामसाचें काळीज घालतलो आनी तुमी म्हजी परज जातल्यात हांव तुमचो देव जातलो. देव आमकां नितळ करता, देव आमकां पवित्र करता. सक्रामेंत आमी घेता न्ही, हे सर्व सक्रामेंत आमकां पवित्र करतात. पवित्रपणान ते आमकां भरतात. त्या देखून आमी त्या पवित्रयेंत आमी जियोंक आसा. तो स्पिरीट आमचे थंय आसूंक जाय, तो सोम्याचो. कित्याक सोम्यान आमचें काळीज तें पवित्र केलां, तें नितळ काळीज ताणें आमकां दिलां. त्या देखून पवित्र स्नाना वरवीं आमी कुरपेन घेतिल्लीं आमी त्याच कुरपेन आमचें सगळें जिवीत जियोंक आसा. जावं पुरो लग्न बेस, जावं पुरो कुटुंबा जिवीत, आवय बापूय भाऊ भयणी हांगासर आसात, आमी कुटुंबाच्या स्पिरितान आमी थंयसर जियोंक आसा, घोव बायलां मोगान जियोंक आसा आनी अशें आमी कुरपेन आसा म्हणून आमच्या जिणे वरवीं आमी परगटूंक आसा. आनी 4थ्यान म्हज्या मोगाचें न्हू आयची रात बरवशाची रात. आमी निराशेची, बेजायरायची असलीं भुरगीं न्ही, बगार आमी बरवशाची मनशां, बरवशाची भुरगीं. आमकां बरवसो लाभला.
जेजू क्रिस्त मोरान पावून तो कुसोंक ना, देवान ताची कूड कुसोंक सोडूं ना, परत ताका जिवंत उठयला. जर सोम्याक उठोंक नातलो जाल्यार आमचो बोवार्थ व्यर्थ. सांत पावलो कोरिंथकारांक बरयल्या पयल्या पत्रांत 15व्या अध्यायान तो म्हणटा, जर क्रिस्ताक जिवंत उठोंक ना तर आमी परगट करतांचो संदेश व्यर्थ, आमचो बोवार्थी व्यर्थ. जर क्रिस्त मेल्ल्यान तो जिवंत जावंक ना, तुमचो बोवार्थ व्यर्थ, तुमी आनीकी तुमच्या पातकांतच आसात. पूण आतां निजा की क्रिस्ताक जिवंत उठयला, मरण पावल्ल्यांक मेल्ल्यांतले उठयतले म्हूण तो जामिनी जाला. बोबरीनो, जर सोमी जिवंत जावंक ना, आमचे थंय तो पवार्थ आसतो ना, आज पवित्र सभा आसते ना, आनी आमी हांगासर आसत्या ना. सगळो लोक ताका विसरतो आसलो. थोडे तो महान व्यक्ती म्हणून ताचो उडास काडटे आसले, पूण जेजू खरोच जिवंत उठला, ताणें आमकां सोडयलां. त्या देखून ह्या बरवशान आमी आसा. आमकांय सुडका आसा, आमकांय बाचावी आसा. आमी जियेतल्या, आमी ससनाक जियेतल्या, आमकां ससनीक जिविताची बसवणी आसा. जर जेजू जिवंत जावना, ही बसवणी आमकां आसती ना. आमी आमच्या आदी मेल्लीं ती सर्व देवाच्या सदरेंत आसात, देवाच्या त्या राजांत आसात. आनी तांचे थंय कितेंय खत आसा जाल्यार आमच्या मागण्या वरवीं, आमच्या जिणये वरवीं आमी तांचे बसत आमी मागता, आनी तें इनाम तांकां फावो जाता. ते देखून भाव भयणीनो, ही रात जावन आसा बरवशाची. 2013व्या वर्सा पापा फ्रांसीस पास्कां फेस्ताच्या वेळार ताणें उलयलीं उतरां. जेजूचें पुनर्जिवंतपण फांत्या पारार स्त्रियांनी फोंडाक भेट दिल्ले ते घडयेतावन आरंभ जाता. स्त्रियो पयलींच तयाराय करतात, थंयसर सुगंध द्रव्यां तीं घेतात आनी फोंडा सरशीन वेतात. कोण आमकां शिळा लोटोवन दीत म्हणलें आतांक तांचे थंय आसा. पूण थंयसर येत आसतना थंयसर रितो फोंड तीं पळयतात आनी थंयसर सनाचीं वस्त्रां ताका ताका रेवडायल्लीं आनी तोंडाक रेवडायल्लो तो तुवालो आनी ती अजा पावतात. भाव भयणीनो, आयच्या संवसारांत कितेंय पातयेचें जाल्यार 2 संगती गरज आसात. कोर्टान जावं पुरो, आमच्या जिणयेंत आमी म्हणटा आय विटनेस एंड प्रूफ्स. साक्षी मत्तो साक्षा. साक्षी एकल्यान पळयल्लें, आपूण पळयलां, हांवें देखलां म्हूण तें सांगचें, तितल्यार पावना. ताका आनी एक जाय जे प्रूफ्स, ताजे थोडे एविडेन्सस, कितें पुराय आसलें कितें. आतां जेजू थंय, जेजूच्या जिवंतपणा थंय कसल्यो साक्षी आमी पळयता. आमी पळयता त्या स्त्रियांची साक्ष आनी त्या आपोस्तलांचें बदलालें जिवन, तांची ती उतरां, तांची ती बदलावण, तांची ती जिणी, ही जावन आसा साक्षी. प्रूफ्स कितें, एविडन्स कितें, थंयसर आसा रितो फोंड, थंयसर आसा सोम्याक रेवडयल्लीं ती सनाचीं वस्त्रां. जर उखल व्हेल्लें, त्या वस्त्रां सांगात ताका उखल व्हरतें आहलें, पूण थंयसर सनाचीं वस्त्रां विंगड थंयसर दवरलीं, कोळून दवरलीं. आनी तोंडाक रेवडयल्लो तो तुवालो थंयसर तो आसा. ह्यो जावंक पावल्यो सोम्याच्या जिवंतपणाच्यो बळवंत साक्ष आमी म्हणटा, साक्षी. भाव भयणीनो, ह्यो स्त्रियो समाजेंत स्थान मान्नातुल्यो, तांच्या उतराक कोणी गुमान दिनातलें आनी तांणी ती जाली सोम्याची साक्ष. कित्याक सोम्या स्वतांनी संपूर्णपणान मोग केल्लो, तांची पातकां बोगसाल्लीं, तो मोग पातकां बोगसाल्लो, तो मोग तांकां सोम्या थंय जिवो करता आनी सोम्या थंय तीं तीर घट्ट रावतात आनी तीं जातात बळवंत साक्षी. हाच्या सांगाता आपोस्तल, तांचें जिवन पळया. धैर्यान ते जुदेव मुखार उलयतात, तांच्या अधिकाऱ्या मुखार ते धैर्यान उलयतात की तें आमी पळयलां
कितें आमी आयकलां तें आमच्यान दवरून दवरूंक जायना, बदलाक आमी तें उलोवंक आसा. आमी तें ताका साक्ष आमी ताज्यो बळवंत साक्षी म्हूण ती परगडटात. बाबीनो हें जावन आसा बोव जिवंतपणाचें सत. आपोस्तलांक स्त्रियांक जेजूच्या जिवंतपणाचो अनुभव जालो. हो अनुभव तांचो तो विश्वास दृढ करता, तांची पातयेनी घट करता, भावार्थान तांकां भरता. आज भाव भयणीनो, आमी पुनर्जिवंतपणाचें सत परगडचें कशें? पयल्या सुवातेर आमकां पळयतना, आमचें तोंड पळयतना, आमचो जिनोस पळयतना, आमची जिणी पळयतना आमी जिवंतपणाच्यो साक्ष्यो म्हूण कळटा की जायते फावटी आमचे मतीं देदेस्पर, बेजाराय, भिरांत, कावजेनी हें आमचें थंय आसा. आमकां भिरांत दिसता वय, आमकां कावजेनी येता वय, पूण ताजे वयर धैर्यान रावूंक आमी प्रयत्न करता गी. जर म्हजे थंय बरवसो आसा तवळ म्हजे थंय हुरूप आसा, म्हजे थंय उमेद आसा, म्हजे थंय धैर्य आसा. जर म्हजे थंय बरवसो ना, हांव आनीकी देदेस्परांत ह्या कावजेनींत भिरांत येतत मुखार वेता. तर आमी कशें मुखारून वेचें? आज आमच्या समाजांत जायत्यो संगती आसात आनी ह्यो संगती आमकां देदेस्पर करूंक शकतात, निराशा आनी निस्तेज आमचे थंय येवंकी शकतात. पळया कुटुंबा जिवितांत घोव बायल, आवय बापूय, भुरगीं आमी कशें जियेता? जायत्यो संगती आसात. कालच्या दिसा आमी नियाळ्ळें, कश्ट नासतना मनशा जिवीत ना. मन आसता पेता जावं पुरो, बेजाराय जाता जावं पुरो, पूण कशें आमी आदारसून सुदारसून समजून एकामेका अर्थ करून आमी जियेता. जर तो आमी समजता, अर्थ करता आनी तशें जियेता, तर आमचे थंय ती कृपा वाळटा. पवित्र आत्म्याची देणी आमचे थंय आसात आनी आमी धैर्यान मुखार येता. कुटुंबा जिवितांत निराश जावंक, देदेस्पर जावंक, विराराय जावंक आमकां मस्तो कारण आसा जाल्यार आमी बरवशान जियेता. आनी हो बरवसो आमकां संतोशान, समाधानान, तृप्तेन जियोंक साद करता. दुसऱ्यांत हो जागो कृशी प्रधान ह्या वृत्ती प्रधान समाजांत आमी वावुरता. कृशी जावं पुरो आमच्या तोटांत, माडांक रोग, ह्या आमी पळयता. आमच्या कृशेक सोमार कृशी जायना, सोमार रांदय जायना. वावरांती आमकां थंयसर भद्रती ना, सारकें काम ना. आमी बरवसो सणसोगी. आमचो जायतो लोक दुबयांत, गल्फांत आसा आनी ह्या दिसांनी थंयसर आमी पळयता झुजाचें वारें आसा, झूज जावनूच आसा. वावरा खातीर विजीट विजार गी, ह्या कश्टांनी रीण करून गी, ह्या कश्टांनी शिकोवन गी थंयसर आसात. जायते दिनांक लोन आसा, जायते घरचे समस्या आसात. कुटुंबा बसोत, आपल्या फुडारा बसोत, आपल्या भुरग्यांच्या शिकपा खातीर, हेरां खातीर थंयसर आसा. तांणी केल्ली सूख न्ही, बदलाक थंयसर लोक एका तरान भिरांतेन आसा. पूण झूज परमनंट न्ही, आज न्ही, फाल्यां न्ही, पुरवां त्याखेर जायजेच आनी जातलेंच. आनी हाज्या बसोत आमचे थंय मागणें गरज आसा मोगाचें न्हू. आमी मागोंक जाय, देवाचेर विश्वास दवरूंक जाय आनी देव आमकां सांबाळटा. त्या देखून परगांवत आसल्या भाव भयणी पसत आमी मागता. हर एक दिसा आमी हांगा मागणें करता. थंयसर आज मिसाचें बलिदानां नात. मिसाचीं बलिदानां पुराय थंयसर कॅन्सल करूंक सरकारान आदेश दिला. आनी तांचे बसत जायतो लोक दुबई गर्जेन जावं पुरो, जबेलाली जावं पुरो, हेर जाग्यांनी थंयसर मिसाच्या बलिदानां घेतात. आज तांकां मीस ना, पूण आमी तांचे बसत प्रत्येक जरान मागोंक जाय. तांची अस्थिरता, तांची भिरांत, तांची कावजेनी, तांची दिसपट्ट्या ग्रासा खातीर त्या रेवेर, त्या दगींत ती वावुरतात. आमच्या मागण्याचें बळ तांकां जाय आनी आमचें मागण्याचें बळ तांकां दृढ करूंक जाय. मात्र न्ही, हें झूज रावोंक जाय, देवाची मजत तांचेर आसूंक जाय म्हूण जाय. ह्या पासत आमी मागोंक जाय. भाव भयणीनो, असली जायत्यो संगती आसात आनी आमच्या संबंदांत पळया. आज संबंद पळया. लव एट फर्स्ट सायट, डिवोर्स एट फर्स्ट फायट. आतांच्या तरणाट्यामध्ये एकामेका पळयलें, एकामेका सळवळ जाली, मोग सुरू जालो.
एक झगडें जालें वेगळा सार जालो. असल्या परिस्थितींत आमी आसता आनी असलें समाजान करता आसतना आमी बुरवशाची भुरगीं कशें जावचें. आमकां बुरवशा अशें जालें जाल्यार आमचें थंय बुरवसो ना म्हणलो अर्थ जालो. त्या देखून आमच्या काजारी बेसांत प्रत्येक जावन आमची तरणाटी काजार जाता आसतना तसो बेस जोडटा आसतना तांकां आमी हुरूप दिवंक जाय, तांकां आमी प्रेरण दिवंक जाय. बुरवोसो तांचे थंय आसूंक जाय. कश्ट आसात, समस्या आसात, मनस्ताप जाता, बेजाराय येता, पूण आमी कितले दृढ आसा आनी बुरवशाची मनशां बुरवशांचे आज न्हय फाल्यां न्हय पुर्वा समज जाता. हांवें धैर्यान मुखार वचोंक जाय, हांवें समजोंक जाय, हांवें अर्थ करूंक जाय. सोंसून व्हरचें गरज आसा. पेशन्स आमी म्हणटा सोंसून व्हरचें आनी धैर्यान रेसिलियन्स आमी म्हणटा कितेंय जावं दी कलेय जावं दी हांव दृढ रावतलों, कितेंच म्हाका हालोवचें ना. कशें आमी रोमाकारांक बरयल्ल्या त्या उतरान आमी नियाळ्ळें देव क्रिस्ताच्या मोगांतान आमकां कितें अलग करता. पिडागी, मरणगी, झुजांगी कांयच कितेंच देवाच्या मोगांतान आमकां अलग करना. तर आमी जियेता तर आमी बुरवशाचीं भुरगीं. तर म्हज्या मोगाचें न्हू आमी आज ही पास्काची जागरण चलयता आसतना थोड्याच वेळान हांगासर आसलें उदक पवित्र करूंक वेता आसतना आमी मागया ती देवून येवची ती कृपा आमचे थंय सदांच आसूं. ही जैताची रात, उजवाडाची रात, ही रात बुरवशाची आनी हीच रात कुरपेची. त्या देखून ह्या कुरपेन आनी बुरवशान आसूंक प्रत्येक तरान त्याच जिवंत क्रिस्ताची कृपा मागया आनी तोच जिवंत क्रिस्त आमकां सांबाळूं. आमेन. तिसरो भाग पवित्र स्नानाचो संभ्रम. सुम्य जेजूच्या मरणांनी पुनर्जीवनाचो फळ पयल्या सुवातेर पवित्र स्नानाच्या संस्कारा वरवीं आमकां लभता. तर पुनर्जीवंत क्रिस्ताचो संकेत जावन आसच्या पास्कांची वात उखलून धरून आमी पवित्र स्नानाच्यो बसवण्यो नव्यान करया. हाका तयाराय जावन याजक उदक आशिर्वादीत करतलो. उपरांत पवित्र उदक आमच्या वयर शिंपडायतलो. ह्या मुखान जशें क्रिस्त मरून पुनर्जीवन जालो तशें आमचे पातकी सैम आमी मरणाक ओपून दिता आनी क्रिस्तांतान नवे सैम घेता. दायकन उबी रावा. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आमच्या मागण्यान एका मनान आमकां आमच्या भावा भयणीच्या विश्वासाक बळ दिवच्या नव्या जल्माचे जरी लगीं ती वेतात. तर सर पदवीदार आनी भोव कपगुळदार बाप तांकां आपलो आदार दिवं म्हूण मागया. त्या कृपे वरवीं जी कोण ह्या जरींतलीं नव्यान जल्मतलीं ती जेजू क्रिस्त सवें ताच्या आपणयल्ल्या भुरग्यांक एकवटो. मोगाळ भाव भयणीनो, आमच्या पवित्र स्नानाच्या उडासाक ज्या उदकाचो आमचेर शिवर पडटलो त्या उदकाचेर आशिर्वाद घाल म्हूण सर्वेस्पर आमच्या देवा लागीं मागया. आमकां तो नवी करूं आनी आमी घेतलेल्या पवित्र आत्म्याक विश्वासी रावंक तोच आमकां कृपा दिवं. सर्वेस्परा देवा आमच्या बापा, ह्या भोव राती आमी तुजी भुरगीं जागरण करता. अजापानी तुवें आमकां रचल्याय आनी अदीक व्हडा अजापानी तुवें आमकां सोडयलाय. हाचो आमी ह्या जागरणेंत दिनवाशी काळजान उडास करता. तर कणवळेन आमकां पाव
आनी ह्या उदकाचेर तूं तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण आमी तुज्या लागीं मागता. आमच्या कुडींक जीव भरूंक आनी त्यो नितळ करूंक तुज्या काकुळजेचो उपाय कसो तुवें उदक रचलें. कित्याक म्हळ्यार उदका वरवीं तुज्या परजेक तुवें गुलामपणांतली सोडयली आनी अरण्यांत तिची तान बगयली. उदका वरवीं तूं मनशा कडेन नवो करार करचो असलोय म्हूण प्रवाद्यांनी परगटलें. शेकी जेजून जोर्दान न्हंयत पवित्र केल्ल्या उदका वरवीं पाड जाल्लें आमचें सैंब पुनर्जल्मच्या नानांत तुवें नवें केलें. देखून हें उदक आमी गतिल्ल्या पविस्नानाचो उडास जावं दी. आनी ह्या पास्क परबे समयार पविस्नान घेतिल्ल्या आमच्या भाव भयणीच्या संतोशांत आमकांय वांटो मेळून दी. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आतां आमच्यो पवित्रांच्यो बसवण्यो नव्यान करूंक आता दयक करना आमी आतां वात्यो पेटोवच्यो. देखून फॅन ऑफ करात, तुमच्यो वात्यो पेटयात. मुखार या, वात्यो पेटयात. मुखार या. भाव भयणीनो, पास्काच्या गुटा वरवीं जेजू सांगता नवे जिणेची साल आमी धरचे खातीर ताच्या सांगता पविस्नानांत आमकां निके पेली. त्या पासून प्राचीत काळाची दंडवण आमी पाळल्या उपरांत आमच्या पविस्नानाच्या समयार सैतानाक आनी ताच्या कामांक फाट करून आनी कातोलीक पवित्र सभेन देवाची सेवा साकरी करूंक उतर दिवन आमी केल्ल्यो बसवण्यो आतां नव्यान करुया. देखून सगळ्या काळजान उसारून सांगात, सैतानाक तुमी पाठ करतात मू? ओय हांव पाठ करता. सगळ्या ताच्या कामांक पाठ करतात मू? ओय हांव पाठ करता. आनी सगळ्या ताच्या बोलवण्यांक पाठ करतात मू? ओय हांव पाठ करता. सर्व पदवेदार देव बापाक, सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक तुमी सत म्हणतात मू? ओय हांव सत म्हणटा. जेजू क्रिस्त ताचो एकलो पूत हांव कोरमरयेतावन जल्मलो, ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी ताका निके पिलो. तो मेल्ल्यांतलो नव्यान जिवन जलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला. ह्या आमच्या सोम्याक तुमी सत म्हणटात मू? ओय हांव सत म्हणटा. बापा आनी पुतांतावन उब जाल्ल्या आमच्या जीव दिणाऱ्या पवित्रत्म्याक तुमी सत म्हणटात मू? ओय हांव सत म्हणटा. कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार, पातकांचे बक्षाने, कुडीचें जिवानपण आनी ससनाचें जिवीत तुमी सत म्हणटात मू? ओय हांव सत म्हणटा. तर आतां आमकां उदकान आनी पवित्रत्म्यान नवो जल्म दिला आनी पातकांचें बक्षाने आमकां दिलां. तो सर पदवीदार देव आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचो बाप आमा सोमेस्तांक ससनाच्या जिविताक आपल्या मोगान सांबाळून जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. आतां आगमेंत आमी शेणयतले हांव दयक करना गीत गावचें. देखले हांवें उरला देवाळाच्या उजव्याता वाळो
सरशी उदात पावली ती समेस बचाव झाले आणि ते मोलाले सर्वेश्वराचे म्हज्या मुखार भावा भयणीनो आमचे थंय जायत्यो गरजो आसात बरोशान जियोंकू उजवाडान जियोंकू जैत तापणोंक आनी कृपेन जियोंकू आमचे थंय जायत्यो विनवण्यो आसात आमची प्रार्थना सर्वेस्परा देवा समोर आतां आमी दवरया तुमच्यो वाती पालवया सर्गींच्या बापा पयस सभा सलनूरच्या पापा लियो सर गवल्यांक एजाकांक धर्मीक भावा भयणीक लायक मिशनरींक तुजे सक्तीन बर तुजे सोडवणेचे योजन तशेंच जेजूचे पुनर्जीवनपण सारके रितीन संवसाराक परगटच्याक बरोशाचो संदेश हर एकल्याक दिवच्याक तांकां तुज्या पवित्र आत्म्याच्या देण्यानी बर म्हण मागता जबाब बापा आमचे मागणे आयक बाबा आमचे मागणे आयक आमच्या देश सलोनवरच्या सर राजकीय फुडाऱ्या पासत आनी आडलत्या अधिकाऱ्या पासत मागता
दुबल्या धाकट्यांतय तांचे सेवेन बरवसो दिवच्याक आनी निस्वार्थपणी लोकांची सेवा करून बरे आडलते दिवच्याक तांकां कुरपेन बर म्हूण मागता. बाबा आमचे मागणे आयक. फिरगजेंतल्या गोवळीक परिशद चव संघटण्याच्या चांद्यांक तुका समर्पितां. क्रिस्ती लोकांच्या बरेपणा खातीर सर्वांनी वावरूंक जेजूच्या पुनर्जिवनपणाचो संतोष आनी संदेश तांणी मांडून हाडच्या कार्यांनी दिवंक तांकां तुज्या देणयांनी बर म्हूण मागता. बाबा आमचे मागणे आयक. पिरगिजंतल्या सर पिडेस्ता भावा भयणीचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तांणी देवाचे कुशे काल्तीमान घालून आपले कश्ट धैर्यान सोसून भरोसाचे जिवीत जियोवच्याक पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूची सकत तांचेर वाळून म्हूण मागता. बाबा आमचे मागणे आयक. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവേ, കാൽവരിയിൽ കുരിശിൽ തറയ്ക്കപ്പെട്ട അവിടുത്തെ തൃപ്പാദങ്ങൾക്ക് മുൻപിൽ ഞങ്ങളെ സമർപ്പിക്കുന്നു. അങ്ങയുടെ അതിദാരുണമായ പീഡാസഹനത്തിൻ്റെ യോഗ്യതയാലും തിരുരക്തത്തിൻ്റെ അഭിഷിക്തത്താലും പരിശുദ്ധാത്മാവിലൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ചൊരിഞ്ഞ് ഞങ്ങളെ ഒരു പുതിയ സൃഷ്ടിയാക്കി രൂപപ്പെടുത്തണമേ എന്ന് അങ്ങയോട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ. एक घडी मौन रावून आमच्या वैयक्तीक गरजां बसत, आमच्या कुटुंबा बसत, आमच्या कुटुंबांतल्या युवजनां बसत, तांच्या फुडाऱ्या बसत, भुरग्यांक तांच्या शिकपा बसत, बऱ्या मौल्यांक बसत. तशेंच मध्यप्राच्य गांवांत झुजा वरवीं अशांती, बेजाराय, भिरांत आसा, कामाची अभद्रताय आसा. ह्या सर्व स्वामी उडास काडया, तांचे बसत मागया. विविध तरान कश्टांच्या पिडेस्तां बसत, समस्यांक वळख जाल्ल्या बसत, ह्या मादकांक बली जाल्ल्या बसत, विविध तरांच्या एडिक्शनांक, वायट सालींक बली जाल्ल्या बसत प्रत्येक जावन आमी मागया. तांचे थंय बरवसो आनी देवाची कृपा सदांच आसूंक आमी मागया. सर्गींच्या भोवमोगाळ बापा, तुज्या पुताक मरणांतावन जिवंत उठोवच्या मुखांत्र आमचो बरवसो तुवें जिवो दवरलोय आनी हर एक दिसाच्या आमच्या जिवितांत तुज्या कृपेन आमी वाडत वेता. आमचो बरवसो आमी जिवो दवरता. ह्या देण्या बसो तुका आमी अर्गां दिता. आमचे जिणे तुका समर्पिता बापा. आमची मागणी तूं आयकून घे. आमकां जाय आसलें आनी तुज्या कुशे प्रमाणे जियोंक गरज आसलें तूं आमकां फावो कर आनी तुज्या भुरग्यांक तुज्या उजवाडांत सदांच आमकां दवर. अन्यायतावन अनितेतावन आमकां राखून व्हरून तुज्या बळान तुज्या कृपेन जियोवचें तें जिणें तूं आमकां फावो कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. आमीन. नी
क्रिस्ता मासारता बाबा आशीर्वादान जीवनाचा दिसपट्ट्या वावरान मुरयले तोडे दुबल्या तक्त्यामध्ये वांटून घेता जिवीत आमचे मोलादीक हिरवे तुझ्या आशीर्वादान जीवनाचा दिसपट्ट्या वावरान उरयले तोडे तुझ्या धक्क्यामध्ये वाटून घेता घे बाबा घे बुडो घे बाय दे बाबा बदलून क्रिस्ता मासारता स्वीकार करामका भुरग्यांक तुझ्या काणीक मोगाची पुण्या वैनाची भेटोवच्या कायल्या सर्वेस्परा काणीक त्यागाची जिणे देण्याची स्वीकार करामका भुरग्यांक तुझ्या म्हज्या भावा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ दयाळ बापाक म्हणटा तसलें जावं म्हणून तुमी हरयेकली मागा हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पवित्र बचावा सर्वेस्वर मानून घे. सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आनी देणी मैपासान तूं मानून घे. पास्काच्या गुटांत वांटो घेवंक तुवें आमकां फावो केलें तर तुज्या दिव्य पदवेन ह्या बलिदान आमकां ससनाच्या जिविताचे वोका जायशें कर हें आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसून आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा
सर्व काळी आम्ही तुका वाकणूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो पूण अधिक करून ह्या उत्तम राती तुझ्या महिमेची कीर्ती आनी वाकणणी वर्त्या दबाजान आमी करची कित्याक जालो जेजू आमची पास्काची बली तो सुतो दुलोब निराप्रती मेंढरो संवसाराचे पाप काडता तो आपूण मरून ताणे आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुनर्जीवन जावन नवे जिवीत आमकां दिलें देखून पास्काच्या संतोषाच्या नादार उल्हासता सगळो संसार आनी सर्गींचे सर्व दळबार निरंतर गायता तुझे मुखार सर्वेस्पराचे नावे येता ताकाच सर्गी तुकाच सर्गी तुकाच आयचे महाप्रार्थना पयले वा रोमी महाप्रार्थना हातूंत आमी प्रत्येक जावन सांगाता आमी मागया कोश्टोंच्या सर्वमच्या भाव भयणी बसत असल्या दिनवाशी काळजान भोव दयाळ बापा तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं आमी तुजे मुखार येता बलिदान करूंक आमी ही ती देणी हाडल्यांत ती तूं मानून घे आनी तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण आमी कालतेपणी मागता तुजे कातोलीक पवित्र सभे पसोत आमी ती भेटयता तिका तूं राख आनी चलय अख्खे प्रितमेचेर तिका शांती दी आनी कोटान सांबाळ तेच परी आमी ती भेटयता लियो आमच्या बगेवन बापा बसत पिटर पावल आमच्या गवळी बापा बसत आनी धर्मदत्तांनी परगटलो तोच खरो भावार्थ सांबाळतेल्या आनी शिकयतेल्या बसत सर्वेस्परा आतां आमच्या कुटुंबान देवातीन जाल्ल्या सगळी परम उडास करया तुज्या साखरा आनी साकरणे खातीर आमची मागणी आयक तुजे वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्लेल्या आमा सुमेसाची दया कर आमचो भावार्थ आनी आमची भक्ती तूं वळखताय ससनाच्या जिव्या आनी खऱ्या देवा तुका वाकोणुकी बलिदान आमी भेटयता आमचे खातीर आनी आमी मोग करता तांचे खातीर स्वस्थ आनी तारण आमा सुमेस्तांक लाभच्याक ते आमी समर्पिता आख्या पवित्र सभेच्या एकवटान आमी आज आमचो सुमी जेजू क्रिस्त आपल्या कुडीन पुनर्जीवन जालो दी भोव पवित्र रात तूं भोव पवित्र दिसा आमी संभ्रमता तेच जेजू क्रिस्ताचे आमा सुमया आनी देवाचे सदांच हांव मरयेक भक्तीन वंदिता तेच परी तिच्या पती भाग्यवन जुजे तशेंच भाग्यवन पेद्रू आनी पावलू आंद्रे जाकोब जुवांव थॉमस जाकोब फिलीप बार्तलोमेव मातेव सिमांव तद्देव लीन क्लेमेन क्रिस्त कर्नेल सिप्रियान लॉरेस क्रिसोगन जुवांव आनी पावल कॉस्म आनी दम्यांव ह्या तुज्या दोनदूतांक आनी रक्षसाक्षांक आनी सुमेश तुज्या भाग्यवंतांक आमी वंदिता आनी तांच्या पुण्य आनी मागण्याच्या धर्मान तूं आमकां सदांच राख आनी आदार दी पापा तुज्या मणयाऱ्यांची आनी सगळ्या कुटुंबाची ही देणी मानून घे ह्या जिवितांत तुजी सवस्तकाय आमकां दी सस्नाच्या क्यास्तेंतली आमकां निवार आनी तुवें विंसून काडलेल्या मदें दयेन आमकां घे सर्वेस्परा ह्या देण्यांचेर प्रसन्न जावन तुजो आशिर्वाद घाल आनी ती तूं मानून घे ती खरेपणी अत्मीक आनी तुका मानता तसलें बलिदान जावंक निर्मी जावं ती आमकां तुज्या एकल्याच पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत कश्ट मरण सोंसच्या आदल्या दिसा
ताणे आपल्या पवित्र हातांनी उंडो घेतलो आणि तुका आपल्या सर्व पदवेदारा बापाक दोळे उबारून दिन वाचलो. ताणे उंडो मोडलो, तो आपल्याशी सांग दिलो आणि मोळे, हो तुम्ही समेस्त घेयात आणि कायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासोत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातास ताणे आपल्या पवित्र हातांनी काल्स घेतली. तो का नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्याशी सांग दिली आणि मोळे, तुम्ही समेस्त घेयात आणि हांतले पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आणि ससने कराराचे हे रगत. पातकांचे बोक्सने मेळच्याक तुमचे पसोत आणि समेस्त मनशां पसोत ते वारवतेले, हे म्हज्या उडासा करात. भावार्थाचो घूट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा, आम्ही तुझे मणियारी आणि तुझी परजा तुझ्या पुता आमच्या सोमे जेजू क्रिस्ताच्या कष्टा मनासो पुनर्जिवंतपणासो आणि सर्गा सडण्यासो भक्तीपणे उडास करता. आणि तुवें दिल्ल्या जायत्या देण्यांतली महिमेवन देवा, आम्ही तुका समर्पिता ही निर्मळ पवित्र आणि संपूर्ण बली हो जिविताचो उंडो आणि सोडूनची काल्स, हांचेर तूं प्रसन्न जावन तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तुझ्या नित्यवन साकरा बेलाची देणी बाबर त्यांच्या बाबा अब्रामाचो यज्न आणि तुझ्या याजका मेल्किसेदेकाची भेटवणी तुवें ती मांडून घेतली. तेच परी हें बलिदान तुका मानो. सर पदवेदार बापा, तुजो दूत हें बलिदान सरकार तुजे मुखार उरूं म्हूण आमी कालतेपणी मागता. अशें ही वैदी वयली तुज्या पुताची भोव पवित्र कूड आनी रगत सेवतेन आम्हा समेस्तांक तुज्या आशिर्वादान आनी देण्यांनी बर. सर्वेस्परा आमच्या मेल्ल्यांची काकुळट कर. भावार्थाची मोर असून ती आमच्या आदी गेल्यान आनी विशेवांत आसात. तांकां आनी क्रिस्त ते मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या गोपांत उजवाड, सूख आनी शांती मेळो. आनी आम्हा पातक्यांक तुज्या गणीत काकुळटीचेर विश्वास दवरतल्यांक कितें फावो तें पळय नाका, पूण आमची पातकां बगूस आनी जुवांव स्टेफान, मातियास, बार्नाबास, एनास, अलेक्झांडर, मार्सलिन, पेद्रू, फेलिसिता, परपेता, अगाथा, लुसिया, ॲग्नेस, सिसिलिया, अनस्तासिया या तुझ्या दमदूतांच्या आणि रिक्सच्या आणि समेस वक्ताच्या सम्यान आमकां एकठांय कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं ताजे उदेशीन तूं सर्वेस्परा ह्यो सर्व बऱ्यो वस्तू रचून दिताय आनी आशिर्वादान भरताय, पवित्र करताय आनी आमकां वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्व पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमेन. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनान दवरून ताणेन शिकयलेले प्रार्थन धीर घेवन गावुया.
बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र तुझे रसांपाये तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारात जा आमचो दिसपडतो ग्राव आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुटलेल्या मोक्षितां तशी आमची पातकां भोगो आनी आमकां ताळ्ळें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार देखून या जिवितांत सवस काय आमकां तूं दी सर्गेचें बाग आनी आमच्या सोडून दरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बुरवो शानत रगतलांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांती सुटय आनी सर वाकांतांतली वाटय राजवडकी पदवी आनी महिमा तुझी सस्नाच्या सस्ना तुझी सस्नाच्या सस्ना सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुता म्हणे तुमकां हांव शांती दवरतां म्हजी शांती हांव तुमचे थंय सोडून वता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावटाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशा प्रमाणे तिका शांती दिवन एकवटान सांबाळ तुजी येता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक सोमयाची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं भाव भयणीनो एकामेकाक शांती आमी दिवया देवाची शेळी संसाराची पाप करतेली आमची काकूस देवाची शेळी संसाराची पाप करतेली आमची काकूस देवाची शेळी संसाराची पाप करतेली आमकां शांती दी आमकां शांती दी पळया हो जीवन जेजू आमकां जैत दिता तो आनी ताच्या गटायान भरता ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली हर एकली सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें बाग म्हाका फोवना तुजे उतरान म्हाका भलायकी मेळटली दैरान भरू
तुझो भोगून हांव अल्पेका हर एक घडी सांगा तुझो भोगून हांव अल्पेका जेजू ये तू जेजू ये तू जेजू ये तू म्हज्या कडसां जेजू राव तू जेजू राव तू जेजू राव तू म्हज्या आत्म्यान सदांच म्हजे थंय रास करूं दैवीक देण्यानी कृपेन भरूं काळोखान सरता उजवाड पांगूं अस्सल सातारा धैर्यान भरूं गोळी मोजो सागर भरपूर पेजो पक्का विरोध झुजो मागोर संसर्गीचो जिणये पयना कस्ता कांता तूंच म्हजो भरवसो पयना कसा कांता तूंच म्हजो भरवसो जेजू ये तू जेजू ये तू जेजू ये तू म्हज्या कडसां जेजू राव तू जेजू राव तू जेजू राव तू म्हज्या आत्म्यान सदांच म्हजे थंय रास करूं दैवीक देण्यानी कृपेन भरूं काळोखान सरता उजवाड पांगूं अस्सल सातारा धैर्यान भरूं
दैवीक जीवनारा दिनवाशी कडसन सोम्या वरदान करता उपकारी मनांत धन्या दिता आत्म्यान तुझ्या आयला तुझो नियंता आत्म्यान तुझ्या आयला तुझो नियंता अंकारात आसताना धैर्यान म्हाका भरले कश्ट आकांता वेळा देवी उतर दिले Urga, 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 Tuka Jesu. Urga, 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 Tuka Jesu. मुझा सुडवून तारा देवी जीवधारा मोच्या सोडवणारा दैवीक जीवनारा दिनवाशी कडसान सोम्या वरदान करता उपकारी मनांत धन्या वरदान दिता आत्म्यान तुझ्या आयला तुझो नियंता आत्म्यान तुझ्या आयला तुझो नियंता प्रार्थुया सर्वेस्परा आमच्या प्रितीच्या बापा पास्काच्या संस्कारा वरवीं तुवें आमकां दादोशी केल्याय आतां तुज्या मोगाच्या आत्म्यान आमची काळजां भर आनी हे बरी एका मनाची आनी एका काळजाची आमकां फावो कर म्हूण मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी सोम्याचो आशिर्वाद तिदोडो आशिर्वाद आमी ह्या दिसा प्रत्येक तरान आमी घेवया आनी सोम्याचें बळ आमी मागया सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं जेजूच्या पुनर्जीवनपणाच्या दबाजेक परबे दिसा सर्व पदवेदार देव बाप तुमचेर आशिर्वाद घालूं आनी दयाळपणी सगळ्या पातकांतली तुमकां निवारूं जेजूच्या कश्टा मरणाचो काळ समतस संतोष भरीत काळजान ताचें पुनर्जीवनपण तुमी संभ्रमतात उतरावर्ते आनंदान ससनाचे परबेंत तुमी वांटो घेवंक आनी सर्व पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर दिवं आनी तुमचेर सर्वे सदां आसूं वचून यात क्रिस्ताच्या मोगान तुमकां धाडटा हालेलुया हालेलुया देवाची उडकार हालेलुया हालेलुया
जायकन बसा मोगाळ भाऊ भयणीनो, गांवांत तशें परगांवांत असलेल्यांक तशेंच यूट्यूबांत आमकां विक्षक जाल्ल्यांक, ल्हानांक व्हडांक सगळ्यांक पास्का परबेचे उल्हास पाठयता. जीवन जेजू तुमकां आनी तुमच्या कुटुंबाच्या सर संद्यांक फेस्ताची आशिर्वादां तुमकां दिवं दी आनी तुमकां सर्वांक तो राखून दी, सांबाळून दी. हें फेस्त आमकां बरवशाचें, शांतीचें, कुरपेचें देखून हें फेस्त आमच्या आत्मीक जिविताचें देखून हो फेस्त आमी एकामेका बरें मागून संभ्रम आमी आचरण करया. आमचो बवर तसो संभ्रम आमी 3 दीस आमी केलो आनी हे सर करूंक तुमी तुमचो उरतो सहकार हांगासर दिला. देखून तुमकां सर्वांक फेस्ताचे शुभाशय हांव पाठयतां. हे फेस्ताचे संभ्रमीक मीस भेटोवंक आमचे मदें आसात फादर अरुण लोबो. कालच्या दिसा तांणी आमकां निमाणे शुक्रारा ते आमचे मदें येवन तांणी कुर्साची लितुर्जी तांणी केली आनी आज ह्या फास्काचे फेस्ताचे मीस व्हरत्या संभ्रमान तांणी भेटयलें. ह्या फास्काचो फेस्ताचो संभ्रमाचो अर्थ बरवशाचें फेस्त, संभ्रमाचें कुरपेचें फेस्त तांणी आमकां कळयलें. तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. ते गांवांत निरुडे फिरगजेचे 2004 इसवेंत तांची वोर्ड जाल्ली आनी मानेलाच्या फिलिपायन्साच्या मानेलांत तांणी तांचे मास्टर्स इन गायडन्स कावन्सिलींग हातूंत तांणी मास्टर्स केला आनी प्रस्तुत फ्रेंडशीप हावसाचे डायरेक्टर ते जावन आसात. मातने कावन्सिलींग क्लासीस ते कंडक्ट करतात. जायत्या जाणांक ते कावन्सिलींग ते दितात आनी तांकां हांवें हांगासर आपयल्या वेळार व्हरत्या संतोशान तांणी हांगासर ते आयल्यात आनी आमचे मदें तांणी येवन आमकां ह्या पास्का फेस्ताचो गूट तांणी आमकां विवरशिला. देखून तुमच्या सर्वांच्या नांवान हांव तांकां देव बरें करूं म्हणटा. एक क्लॅप दिवन आमचे संतोश आमी पाठवया. तशेंच आमच्या मदें आसा दियाकोनो जीवन मचादो. ताचे पोरुस ताची दियाकोनाची वोर्ड जाल्ली. बेगीनच ऑक्टोबरांत तांकां ह्या याजकी दिक्षा तांकां लाभल्या. पुढच्या दिसा ताचो बापूय देवादी जालो. तांकां ह्या वेळार कठीण दूख आसा जाल्यारय ते आमचे मदें हे 3 दिसांचे फेस्त संभ्रम करूंक ते आमचे मदें आसले आनी तांणी ह्या फेस्ता वेळार तांचो मोगाचो सहकार तांणी दिला. देखून तांकांय तुमच्या सर्वांच्या नांवान हांव देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू. मुगशनो आदल्या आयताराची काणीक 7,133 रुपये नितळाय केल्ल्या बुधवारा दिसा गवळीक मंडळीच्या सर संद्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आयच्या दिसा वेलांकणी वाड्याघरांनी येवन हांगासर नितळाय केल्या तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. मुखल्या हप्त्यांत नितळाय करूंक आनी लितुर्जी मानून हाडूंक लॉरेन्स वाड्याघरांक. फाल्यां संजेर वाड्या जमत 4 वरार सिल्वेस्टर जोसेफ डिसोजा हाच्या घरात 4 वरार आसतली. सर वाड्या घरांनी हजर आसचें. बुधवारा दिसा हांव पिडेस्तांक कुमगार हाडून येतलो. फास्का वेस्ताचो कुमगार हांव हाडून येतलो. पुरवा बुधवारा दिसा सकाळीं 8 वरांचें हांव थंयसर आसतलो. मुगोचनो कोणाकी कुमगार दिवंक आसा जाल्यार दयाकन तिलसिया. तुमी पद्राबाग वता म्हणून घेत रावचें न्ही. ही खबर पद्राबाग तिलसूं दितली बट आमकां सुकल्यार आमकां बेजार जाता. देखून दयाकरन आमकां तिलसिया. तुमकां कुमगार हाडूंक आसा जाल्यार दयाकरन आमकां तिलसिया. जेजूची सुवार्त आयल्या वर्गणीदारांनी उरची. भाग्यवंत हप्त्याची लितुर्जी केल्ल्या मांडावल गेल्ल्यांक जबाबदारी सादर केल्ल्या हर एकल्यांक आनी तशेंच लितुर्जी आयोगाच्या सर संद्यांक आनी गुरकारांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. भाग्यवंत हप्त्यांत लितुर्जी करूंक सहकार दिल्ल्या उपाध्यक्ष एरिक लुईस, कार्यदर्शी प्रवीण डिसोजा, आयोग संचालक लविना क्रास्ता तशेंच आटी वाड्याच्या गुरकारांक प्रतिनिधींक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आल्तारीर फुलां ब्रेस्तारा दिसा तशेंच आयच्या दिसा दान दिल्यांत ग्लाडीस डिसोजा कार्मेल वाडो आनी हांगासर फुलां सजयल्यान सिस्टरांनी तशेंच नांव नाका म्हणून आमचे थोड्या स्त्रियांनी हांगासर तांचो मोगाचो तांचो आदार तांणी हांगासर सेवा तांणी दिल्या. तांकां सर्वांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. फाटल्या 3 दिसांत हांव प्रत्येक जावन सगळ्या भाग्यवंत हप्त्यांत बरेंकन गायन गायलेल्या आमच्या गायन मंडळीक हांव देव बरें करूं म्हणटा. तांकां एक क्लॅप दिया. बरेंकन गायन तांणी केलां. तांचो अध्यक्ष जॉन मचादो, तांकां ट्रेन केल्या प्रवीण लोबो आनी हर एका संद्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा.
आज सगळ्यांक कॉफी आनी केक दिला जेसन लोबो बाळूक जेजुवाडो ताका हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमकां कॉफी तयार करून दिता फेलिक्स डिसोजा ताकाय हांव देव बरें करूं म्हणटा. 3 दीस त्रिदूम आसले आनी ह्या 3 दिसाचे फोटोग्राफी केल्या गॉडविन रोड्रिगस कार्मेल वाडो ताकाय हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच युट्यूबांत लायव्ह करूंक धर्मार्थ आदार दिला डेल्सन मिडिया हाचो प्रोप्रायटर डेरिक मंजेश्वर. तशेंच हांगासर आमकां कॉन्टॅक्टाक आसलो अरुण लोबो बारीकाड तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. प्रत्येक जावन डेल्सन मिडिया तांणी तांच्या बऱ्या मनान हांगासर आमचे सगळे कार्यक्रम लायव्ह केला. एका व्यक्तीन म्हाका लायव्ह केल्ल्याक देव बरें करूं म्हणलें, फादर आमकां हांगा मीस ना, आमकां खंयचीच लितुर्जी ना, आमकां इगर्जेंत आमच्याच फिरगजेंत एक आमी लितुर्जी जाता आमकां डायरेक्ट पळोवंक मेळटा. निजायकी संतोश जालो फादर म्हणून ताणें सांगलें मोगाचें न्हू तुमकां सर म्हाका कोण आदार दिला ह्या कामाक तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. भगिवन हप्त्यांत आमची विशेवाचे आलतार मल्लिगेन सोबुरली. तशेंच आतांय आगमेंताची ती आयदन ते मल्लिगेन सोंपला. निजायकी तुमकां दिल्ल्या उपकारा खातीर तुमचे एक ल्हानसो वांटो तुमी हांगासर हाडून तुमी दिला, कोणी दिला तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. तुमच्या गामाचो परमळ ह्या मल्लिगे मुखांतर हांगासर आमकां लाभला. तोचो देव तुमच्या बऱ्या मनाक आशिर्वाद दिवं दी. मुखल्या आयतारात हांव न्हू एकच मीस आसतलें, शनिवाराचें मीस अशेंच आसतलें 5 वरार, आयताराचें मीस 7:30 वरार आसतलें. देखून दायकान सहकार दिया. फाल्यां 8 वरार मीस आसतलें. फाल्यां फेस्ताचें पास्कांचें फेस्त हाचें मीस 8 वरार आसतलें. ताच्या वयल्या आयतारात हांव न्हू 7:30 वरार मेया पर्यंत हें आसतलें. मुखल्या आयतारा आयसीएमांत हांव न्हू तांच्या वाराड्या मट्टार एका दिसाचो खेळ पंद्याट मुखल्या आयतारा हांगासर आसतलो. सोमारात हांव न्हू ब्रेस्तरा पर्यंत 9th स्टँडर्ड भुरग्यांक जीवन ज्योती शिबीर आसा आनी ह्या जीवन ज्योती शिबिराक 9th स्टँडर्डच्या भुरग्यांनी कंपल्सरी वचूंक आसा. हें भोव गरजेचें कॅम्प आनी हातूंत मस्त समजुणी आमकां लाभता प्रत्येक जावन जिविताच्या विशयांत आनी आमच्या वैयक्तीक जिवितांत वाडावळ जावच्या खातीर. देखून आवय बापाय लागीं विनंती करता कोणाय भुरग्यांक तुमी घरा सोडनाका, खंयच सरले जाल्यार म्हाका सांगा, हांव पळयतां. पूण हें शिबीर भोव गरजेचें शिबीर आनी हातूंत मस्त फायदो भुरग्यांक लाभता. देखून दायकन भुरग्यांक ह्या फाल्यां सांजेर 2:30 वरार तांणी हांगासर येवचें. हांगा हांव न्हू तांणी बसार मिया पदव हें कॅम्प आसा आनी पोस्टर ऑलरेडी धाडला. तातूंत कितें व्हरूंक आसा कितें व्हरूंक ना तातूंत सस्ट कळीत केला. देखून कितें व्हरूंक ना ताल्लें तें व्हरून मागीर सुचचें नाका, तें बरें करून पळया आनी त्या प्रमाणे मानून हाडा. फादर एडवीन कोरेया ह्या कॅम्पाचो इन्चार्ज आनी तांणी जायते इन्स्ट्रक्शन्स इदळूच पावीत केल्यात. सोमारा दिसा सकाळीं 11:30 वरार देवादीन वलेरियन मचादो हाच्या आत्म्याक हप्त्याचे तशेंच म्हयन्याचे मीस आसतलें. देखून सकाळीं मीस आसचें ना, सांजे दनपारां 11:30 वरार देवादीन वलेरियन मचादो हाच्या आत्म्याक मीस आसतलें. मेयाच्या 3 तारखेर आमच्या फिरगजेंत कुमगार आसतलो. कुमगाराच्या भुरग्यांची दोतोन येदोळूच आरंभ जाल्या. मेयाच्या 4 आनी 5 तारखेर भुरग्यांक रजे शिबीर आमी मांडून हाडला. देखून भुरग्यांनो तुमी खंय वचा पूण 4 आनी 5 तारखेर हांगासर कॅम्पाक तुमी येवंक आसा. ह्या कॅम्पान तुमी भाग घेवंक आसा. जायते शिकून तुमकां ह्या कॅम्पांत तुमकां लाभतली. हर एका वर्सा आमी कॅम्प चलयता. हे फावटी 4 आनी 5 मेयाच्या आमी मांडून हाडला. तुमी हजर आसचे. फाल्यां हांव न्हू आमची आमोरी सर्गचरणी उल्हास पाव हें उडास्तुर्या. फाल्यां हांव न्हू आमची आमोरी सर्गचरणी उल्हास पाव. फाटल्या हप्त्यांत जायत्या जाणांनी ही आल्तार सजोवंक आनी तशेंच जायतो वावर दिला. प्रत्येक जावन हेनरी डिसोजा दुखी साहेबिनी वाडो ताणें आमकां हांगासर साक्रिस्तीन मस्त वावर तो दिता. तशेंच मायक सिस्टम मांडून हाडूंक आदार दिला. प्रवीण लोबो मास्टर ताणें मस्त आदार दिला. तशेंच हांगासर लायटींग आनी हेर सिस्टम सांबाळूंक आदार दिला स्टॅनी रोड्रिगस. तशेंच पिटर पॉल डिसोजा तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा.
मुखल्या संजेर मुखल्या शुक्रारा संजेर आराधन आसचेना आमकां उर्दी केली तयारी करूंक आसा देखून मुखल्या शुक्रारा संजेचे आराधन आसचेना बघा सकाळींच मीस आसतलें मीस जाल्या उपरांत जीवन जेजू आमी हांगासर मुखार दवरतले तुमी येवचो आनी जीवन जेजूचो उमो घेवचो आनी तुमी तुमची काणीक फेस्ताच्या खर्चाक उपयोग करता आगमेंत हांगासर आसा पूण आमी फाल्यांचे मीस जाल्या उपरांत आमी दिता देखून फाल्यां मीस जाल्या उपरांत 9 वरार हांगासर 8:40 हांगासर येया आमी आगमेंत तुमकां दितले पूण आज कोणीय वचचें नाका तशेंच कॉफीची कपां दया करून प्लास्टीक या त्या डब्यांत आसा थंयसर घाला दया करून ते हांगासर उडयनाकात थोडी हांगासरच मुखार दवरून वतात थोडी फावटी थंयच काळी जावन ते बसतात देखून दया करून तुमी पियेल्ले कपाची कपां दया करून प्लास्टिकांत घालूंक विनंती करता आतां मुर्दुमेची वाद दिवंक हांव मुखेल सैरापद्रमांक आपोवणें दिता मुर्दुम दिले नवे पुरी आसात दुखी सेवेनी वाड्यात न्हू आलिस डिसूज आनी कुटाम आज 7व्या दिसा 7वो जल्म दीस आचरण करता जितन रॉय क्रास्ता सुनीता क्रास्ता आनी कुटाम देखून मुखार येवचे बाळोक जेजू वाड्यात न्हू फेड्रीक लोबो आनी कुटाम जेसन लोबो आनी कुटाम तशेंच जल्म दीस आचरण करता तेरेसा डिसूजा आनी तशेंच जल्म दीस आचरण करता मर्सिन मोंतेरो कार्मेल वाड्यात न्हू जियोना आनी लियोना रॉड्रिगस सान आंतोनो वाड्यात न्हू रियोना क्रिस्टल रॉड्रिगस जेनिशा संतोष वेगस आनी जेसन डिसोजा अल्फोन्सा वाड्यात न्हू आयरीन क्रास्ता आनी कुटाम प्रवीण क्रास्ता आनी कुटाम तशेंच लॉरेन्स वाड्यात न्हू आज जल्म दीस आचरण करता सिल्वेस्टर प्रशांत डिसोजा तशेंच पयल्या वर्साचो जल्म दीस आचरण करता एन्सन मॉरस सिद्धगट्टे तशेंच देवाकर्गा जावन सजीवन क्रास्ता आनी कुटाम कुंबळा आनी फियोना रॉड्रिगस नारावी मुर्दुम दिल्ल्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाची सुभाम आशिर्वादां तांचेर मागता मग अशें न्हू आतां आमी उबे रावचे आनी निमाणें गीत आमी गावचे आनी पाटी वयता हांगासर जीवन जेजू आमी उम्याक आमी दवरतले तुमी लायनीर येवचे आनी जीवन जेजूचो उमो घेवचो
जय जय ख्रिस्ता जय ख्रिस्ता जय ख्रिस्ता जय जय ख्रिस्ता सोडवणीच्या कुवारा काळो पत्यांसो निवारलेल्या जय 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 ख्रिस्ता जय ख्रिस्ता जय ख्रिस्ता जय जय ख्रिस्ता सोडवणीच्या कुवारा काळो पतांसो निवारलेल्या जय 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 ख्रिस्ता जीवन मोजे समर्पिता जय 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 ख्रिस्ता जीवन मोजे नंदन जय 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 ख्रिस्ता जय ख्रिस्ता जय ख्रिस्ता जय जय ख्रिस्ता सोडवणीच्या कुवारा काळो पतांसो निवारलेल्या जय 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 ख्रिस्ता जय ख्रिस्ता जय ख्रिस्ता जय जय ख्रिस्ता सोडवणीच्या कुवारा काळो पतांसो निवारलेल्या जय 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 ख्रिस्ता Alleluia, Cristo नातलो जीवन जाला आणि केदीस मोरा सोना Alleluia, Alleluia, Cristo नातलो जीवन जाला आणि केदीस मोरा सोना पावसाचे ते सकाळी शिळा लोटले ते वेळी अंतर्दोष माटलो सूर्य उदेलो जेजू पुनर्जीवन झालो संसारात प्रकाश पंकलो Alleluia, Alleluia, Cristo नातलो जीवन झाला आणि केदीस मोरा सोना येताऊन पाक्यांच्या देवाचो विमोली सोडला उघडल्यान डोळे कुरड्या मनशाचे प्रकाशात या सर्गीच्या जीवन ख्रिस्तात आमच्या Alleluia, Alleluia, Cristo नातलो जीवन झाला आणि केदीस मोरा सोना
परजीवी उर्गांदिता सोडून दारात संसाराच्या सांगली सर तुटून घोडे सर मोडून सोडले बंदडीतले पातका मोला सांगितले हालेलुया हालेलुया ख्रिस्मरणांतलो जीवन जाला आनी दीस मोरा सोना हालेलुया हालेलुया ख्रिस्मरणांतलो जीवन जाला आनी दीस मोरा सोना मोगाळ पुत्राचो आमकां मोरी आशिर्वादी आमकां Santo Massa, Ama posut binadiker, bhagwan kurtache kore naram kam chadvam chadisana, sapache putache ni pavitra.